नमस्कार. हांव सुचित्रा शेणय विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. आता कालांतू सांक्रामिक रोग या इन्फेक्शियस डिसीजेस निमित्त जेवची मरण उणी जलेल निमित्त मनशाले लाइफ स्पॅन या जीवितावधी चड जाला. तशीची शारीरिक रोग म्हळ्यार हृदरोग, पार्श्ववायू, संधिवात पुरा पळोवच्याक चेड मेळटाची. असल एक मारक रोगाच्या पंक्तींत कॅन्सरय जोडून आसा. विकसित राष्ट्राचे 1/3 या 1/3 मरण कॅन्सरा निमित्त जाता म्हणून आमकां पुरा गोतशील विषय. आजी आमी आरोग्य भाग्याचे 23rd एपिसोड म्हळ्यार 23चे उपाख्यानाक येवन पावल्याचे. आजी आमी चयन केलेले विषय कॅन्सरा व्याख्या, फॅक्ट्स अँड मिथ्स अबाउट कॅन्सर. ह्या विषयारी आमकां माहिती दिवच्याक आमगेले मधी आसाची कोडियालाचे प्रसिद्ध ऑन्कॉलॉजिस्ट या कॅन्सराचे तज्ञ डॉक्टर रामनाथ शेणय के हानी. डॉक्टर मामा तुमकां हेच्या उपाख्यानाक स्वागत. डॉक्टर रामनाथ शेणय के हानी MBBS कोडियालाचे फादर मुलर्स कॉलेज, DNB इन पीडियाट्रिक्स इन तिरुवाल्लाचे पुष्पगिरी मेडिकल कॉलेजांतू आणि मेडिकल ऑन्कॉलॉजी चे DM टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबईन सावन फावो केले. प्रस्तुत हानी कोडियालाचे इंडियाना हॉस्पिटल अँड हार्ट इन्स्टिट्यूटांतू वैद्यकीय सेवा निरत जावन आसाची. डॉक्टर रामनाथ, आता कॅन्सर म्हणटाना आमकां सर्वांक एक सामान्य जनाक ताजे विशयी स्वल्पपुणी माहिती आसचीची. म्हळ्यार आमी खंय पुणी वाजिताची तितले जनाल मनांत भंयय आसा म्हणून ते खंय एक न्यूजपेपरार आयलेले म्हळ्यार वृत्तपत्रिकेंत आयलेली गी नाल्यार खंयचे एक मॅगझिनांत आयलेले विशय गी आमी वाजून माहिती संग्रह करून आसताची. या कॅन्सर म्हळ्यार कसले? सो कॅन्सर म्हळ्यार आता आमगेले नॉर्मली आमगेले बॉडींतू सेल्स असताची तो नियमित रितीरी मल्टिप्लाय जाता असता. खंयचे कारणारी मे बी खंयचे कारण म्हळ्यार जे म्युटेशन आसा कसले कारणारी कसले सेल्स डॅमेज जावन फास्ट मल्टिप्लाय जाल्यार कॅन्सर जाता. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन नॉर्मल सेल्स आणि कॅन्सर सेल. म्हळ्यार एक अशील कोश या सेल अनियमित जावन चड जाता असता म्हणून म्हणटा तुमी. या असल एक अनियमित जावन ते मल्टिप्लाय जावच्याक कारण कसले? सो मस्त कारण आसाची. ಕೆಲವು कारण म्हळ्यार मेन कारण अराउंड 30 to 40% पळयल्यार इज आमगे लायफस्टायल म्हळ्यार स्मोकिंग आसो, ड्रिंकिंग आसो, जो ओबिसिटी आज चड जाता आसा. आमी जंक फूड प्रकार ओबिसिटी चड जाता आनी 10% अनुवंशिकता म्हळ्यार हेरिडिटरी. दीज आर द फ्यू कॉजेस. आता तुम्ही म्हणता न्ही जेनेटिक म्हणून म्हणले जेनेटिक प्रमाण म्हळ्यार अनुवंशीय जावन येवं तसल एक रोग जालेले निमित्त आनी त्या जिन्साचे पात्र कितले आसा? सो अनुवंशिकते म्हळ्यार प्रकार 10% ऑफ द कॉज आनी कॅन्सरांतू 10% कॉज जावचे हेरिडिटरी निमित्त. सो नाना वे द कॅन्सर आसात. मोस्ट कॉमनली आतां आमी चेल्लेलांत पळोवचे ब्रेस्ट कॅन्सर जावं गर्भकोशाचें कॅन्सर, अंडाशयत कॅन्सर ऑर ओवेरियन कॅन्सर. दीज आर वन ऑफ द फ्यू खंयचे हेरिडिटरी कॉजेस चडावता. सो मागीर ब्रेस्ट आनी ह्या दोन्ही आमकां अनुवंशीय जावन पळोवच्या मेळटा. मोर कॉमन. आता अनुवंशीय जावन येता म्हळ्यार आमगेले पुर्वजाक कोणाकय एक हे कॅन्सर आसूं आनी तशें आमगेले मागीर नंतर आवेले पिळीकय जावचे म्हणून म्हणचे. तशें आसतना आता तशें म्हळ्यार ते जेनेटीक जावन आशिल्ले कारण ते ಕೆಲವು जनां मात्र ते जाता सगळ्याक जायना ते तेंच्या म्हळ्यार प्रकार पूर जनाक आमगेले आनमांतू जावं आजा आजी तांकां कॅन्सर आसल्यार आमकां येता म्हण न्ही. 10% ऑफ द रिजन. आतां ಕೆಲವು मोर कॉमन जीन्स आसताचे. ओके, सो मोर ऑर लेस आमी सांगचे 30% चान्स आसता हे आमगेले आजा आजी जावं आनम्मा आसल्यार आमकां येवचे चान्स. 60% ऑफ द चान्स विंगड कारणारी जावचे चान्सेस आसता. म्हळ्यार एक 30% जनांक ते जागृती जावपाक पडटा म्हणचे. तशें आसल्यार आता
हे ब्रेस्ट कॅन्सर जो ओवेरियन कॅन्सर जो येवच्या एक प्राय म्हणून एक आसा बाय तशें जाल्यार हे कॅन्सर सनप्रायर येवची साध्यता आसा की बाय आता हे ब्रेस्ट आणि आता वयर सांगिल्लें म्हणजे त्या सन चेडूं येवची मस्त रेअर सो न्यू बॉर्न इवन 1 year 2 year मोस्ट कॉमन चेडूं कॅन्सर म्हळ्यार ब्लड कॅन्सर चेडूं मोस्ट कॉमन सॉलिड हे म्हळ्यार आता किडनी कॅन्सर असो चेडूं हे केलो जाता किडनी जाता लिव्हर जाता त्या परस जाता जाल्यार व्हेरी रेअर आता अगर निमगेल्या मोस्ट कॉमन म्हळ्यार चेडूं ब्लड कॅन्सर ये ब्लड कॅन्सर सनप्रायर येवच्याक कसले एक याची निर्दिष्ट कारण म्हणून कसले आसा की सो ब्लड कॅन्सर नॉर्मली जावचे आमगेल बोन मॅरो म्हळ्यार मुळे भितर सुकून प्रोड्यूस जावचे म्हणजे हाड्डाचे संधीन तसचे बोन मॅरो ते सुकून ताची उत्पत्ती जावचे सो रक्तान 3 कण आसा आरबीसी डब्ल्यूबीसी आणि प्लेटलेट म्हणून आरबीसी आमगेले ऑक्सिजन कॅरी करूक हेल्प करता ब्लडांत तांबडी रक्तकण तांबडी रक्तकण बिली रक्तकण हाका म्हणजे इन्फेक्शन फाईट करूक कसने इन्फेक्शन जाल्ले फाईट करूक हेल्प करता मागीर नेक्स्ट प्लेटलेट आमगे रक्त आता ब्लिडिंग जाल्ले सडन कसं घाय जावन रक्त बंद ब्लीडिंग स्टॉप करो वर्क करते प्लेटलेट सो या कॅन्सर मोस्टली जावचे ये डब्ल्यूबीसी बिली रक्त कणान जावचे ब्लड कॅन्सर ओके तो जावचे आमगेले बोनान चुकून सो बोनान तांचे म्युटेशन जाल्ले जेनेटिक म्युटेशन जाव कसने एक रितीर म्युटेशन जाल्ले ते निमित्त ब्लड कॅन्सर जावचे चान्स आसता त्या चरडान गर्भावस्थेत असतानाच जाता म्हण तुम्ही मोस्ट गर्भांत असतानाच ताजी जावचे चान्सेस या न्यू बॉर्नांत केलो जनाक 2 वर्ष 3 वर्षां जाता त्या गर्भाकोश अवस्था चुकून जत विंगडकांचे कारणारी जावचे चान्सेस आता तुम्ही या विषय सांगता असताना एक लाईफस्टाईल चेंजेस म्हळ्यार आमगेले जीवनक्रमांतू असचे तसले बदलप म्हणून तशे लाईफस्टाईला निमित्त कसा पुरा नमनेचे प्रभाव असता आमगेले देहावयली सो आता एक बायल मनशालांत एस्पेशली आता कसं जाला म्हळ्यार ब्रेस्ट कॅन्सर फूड बायल मनशां वग्गी वाडीक जाता आशिल्ले आनी चेडूं जाता आशिल्ले सो हे ब्रेस्ट फिडींग लॅक्टेशन म्हणचे इट्स वन ऑफ द स्तनपान इट्स वन ऑफ द प्रोटेक्टिव्ह फॅक्टर ब्रेस्ट कॅन्सराक ओके आता कसं जाता आसा बायल मनशां कामां वता आसाची वाडीक लेट जाता आसा आता केलो जाणां चेडूं नाका तर तेणी ब्रेस्ट फिडींग पुरो जायना अशी प्रोटेक्टिव्ह फॅक्टर आसा पळय ते ब्रेस्ट कॅन्सर उणी करूंक त्या उणी जाला तद निमित्त ब्रेस्ट कॅन्सर इन्सिडेंस आता सिटी इंतू एस्पेशली बायल मनशांतू चड जाता आसा अनेक इवन ओवेरियन कॅन्सर दीज आर फ्यू आता लायफ एक्सेस ऑफ जंक फूड खाताची तेलाचे बर्गर फ्राईज सो अनलिमिटेड खाता जाता आमी रादर दॅन होम फूड आमगेले कुक्ड फूड सो दीज आर द फ्यू थिंग्स म्हळ्यार ह्या प्रकारान लायफस्टायल आमगेले जाला अशी त्या निमित्त आता कॅन्सर इन्सिडेंस चड जाता त्याच्याला तुम्ही सांगचे प्रमाण या केमिकल्स या जंक फूड या प्रदूषण त्या पुरा आमगेल कॅन्सराक आमगेल देहावयर प्रभाव आसा म्हणून सो तेंचे आता आता आमगेल्या रोडांत व्हेकल्स चड जाताची ताजी पोल्युशन फॅक्टरीज ताजी कसं बॅड गॅसेस रिलीज जाताची त्या निमित्त पोल्युशन दीज आर फ्यू ऑफ द कॉजेस फॉर लंग कॅन्सर आता आमगेल्या श्वासकोशा कॅन्सराक दीज वन ऑफ द फ्यू आता स्मोकिंग हे चड जाता आसा त्या निमित्त श्वासकोशा कॅन्सर येता सो दीज आर द आता केमिकल फॅक्टरी येतात स्पेशली पेंटाचे वुडाचे कार्पेंट्री ते जाग्यांतू तांणी बेन्झीन म्हळ्यार केमिकल यूज करताची त्या निमित्त ब्लड कॅन्सर जावचे चान्स आसा ब्लॅडर कॅन्सर जावचे म्हळ्यार मूत्रपिंडाचे ताजी कॅन्सर जावचे मूत्रकोशाचे कॅन्सर त्या पुरो जावचे चान्स आसा तशें जाल्यार पळया सुत्तू आमगेल्या परिसरांत असचे तसं एक प्रदूषण कसंच गी आमगेल्या हातांत आसता जाल्यार ते एक व्यक्ती मात्र हातांत ना आमी त्या सगळ्यांनी मोठं मेळून त्या प्रदूषण उणी केल्यार मात्र आमगेले प्रकृतीन ते चांग रितीचे वातावरण आसता म्हणून सांगू येता जाल्यार हे जंक फूड खावचे ते आमगेले हातांत आसा तशीची धूम्रपान मद्यपान परत आमगेले हातांत आसा तशी आमी ते दूर करचे साध्यता आसा म्हणजे तुमी सो आता जंक फूड आता रुटीन जाल्ला पुरा कडेन मेळटा आसा आमकां स्वाभाविक जावन आश जावचे स्वाभाविक सो इट्स नॉट दॅट तुमी कंप्लिटली बंद करता जंक फूड मात ಸ್ವಲ್ಪ लिमिटेड अंतू खाल्ला जाल्ला आता महिना एक पंता जेव तशी घाल नॉट लायक वारांतू 2-3 पंता कंटिन्यू हे सो त्या पुरचिके उणी करता आता तुम्ही प्रथम प्रश्न तुम्ही गेल्या तुम्ही कॅन्सर म्हळ्यार कसा म्हणून सांगले म्हणा कशी त्या डिवायड जाता म्हणून सांगून त्या कसं कारण म्हणून सांगले आता
ह्या ना तशी पळोवच्याक आतां आमी पळयल्या रे आतां कितलीगी आमगेले रोग कसो आसा गी ताका पुरो लसीकाकरण म्हणे कसं ते पोलिओ जेवो नाजाल्यार डीपीटी तसं मस्त आसूच पुरो नमनेचे आतां आमकां आतां लसीकाकरण या वॅक्सिनेशन म्हूण मेळटा तशीच कॅन्सराक कसले वॅक्सिन आसा गी सो आय थिंक 2 कॅन्सराक आमी आतां प्रुवन आसा म्हळ्यार एक सर्वायकल कॅन्सर म्हणून गर्भकोशाचो गस एक जाग्याक सर्विक्स म्हणचे सो त्या कॅन्सर मोस्टली इट रिलेटेड टू वायरस एक ह्युमन पॅपिलोमा वायरस म्हणून म्हणटाचे ओके ताक वॅक्सिन आसाची लसीकाकरण आसा एक बायवॅलंट आनी टेट्रावॅलंट वॅक्सिन म्हणून आसा तर नॉर्मली 9 इयर्स नंतर चेडूं दिताचे आमी त्या वॅक्सिन सो इन दॅट वे आमी सर्वायकल कॅन्सर प्रिवेंट करता ओके नेक्स्ट असचे लिव्हर कॅन्सर वन ऑफ द कॉजेस हेपेटायटीस बी इन्फेक्शन म्हणून आयकून आसता तुमी हेपेटायटीस बी तो वन ऑफ द कॉज फॉर लिव्हर कॅन्सर त्या इन्सिडन्स म्हळ्यार कॅन्सर रिड्यूस करूंक आमी हेपेटायटीस बी वॅक्सिन दिता या खंयचे प्रकार दिवचे वॅक्सिन सो हे सर्वायकल कॅन्सर वॅक्सिन युजली आमी 9 वर्स नंतर दिवचे चलयांक अप टू 25 इयर्स टू 30 इयर्स दिवेत चलांके दिवेत सो आता गायडलायन येयला चलांके दिवेत म्हणून हे लिव्हर कॅन्सर आमी सान आसतना दिताची 9 मंथ्स 10 मंथ्स म्हणतना चेडूंक सुरू केला हेपेटायटीस बी वॅक्सिन आतां वॅक्सिनेशन घेवन म्हळ्यार ताका कसले बुस्टर डोस म्हण आसा गी म्हळ्यार एकच शॉट पूर ताका सो हक्का आतां नॉर्मली आमी हेपेटायटीस बी आनी सर्वायकल कॅन्सर वॅक्सिन बुस्टर म्हणना आतां आमी 3 वॅक्सिन दिताची एक आज सर्वायकल कॅन्सर वॅक्सिन एक आज दिल्यार नेक्स्ट आमी 1 महिने नंतर आनी एक 6 महिने नंतर नॉर्मली आमी 3 वॅक्सिन दिवचे आमी बुस्टर म्हणून सर्वायकल वॅक्सिन ना हेपेटायटीस बी काही आमी एक पण दिवचे बुस्टर म्हणून येनाची आतां कॅन्सराचे आणि या सुरक्षित लैंगिक संपर्क एक सुरक्षित लैंगिक संपर्क म्हळ्यार एक कॉन्सेप्ट आसगी ताका आनी कॅन्सराक कसले संबंध आसा सो मोस्ट कॉमन हे म्हळ्यार अनप्रोटेक्टेड हे म्हणाल तुमी सेक्स ताजे निमित्ती जावचे सर्वायकल कॅन्सर आतां म्हळ्यार प्रकार ह्युमन पॅपिलोमा वायरस म्हणून सो अनप्रोटेक्टेड सेक्सा निमित्त जावचे सो देन यू कॅन प्रोटेक्टिव्ह मेजर यूज करता तुमी हे सर्वायकल कॅन्सर उणी करो एस्पेशली हे सेक्स वर्कर्स तांगेलांत पुरे मोर कॉमन आसची जो हॅविंग मल्टिपल पार्टनर्स आसिल एका पाशी चड संबंध आसल्यांक ते सर्वायकल कॅन्सर जावचे चान्स आसता म्हळ्यार सर्वायकल इन्फेक्शन जे पॅपिलोमा वायरस इन्फेक्शन जावचे चान्स आसता ताजे निमित्त सर्वायकल कॅन्सर जावचे सो त्या इन्सिडेंट्स आमी रिड्यूस करूंक प्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स करता तशें दादलो मनशाक काय ताजे निमित्त समस्या जायना म्हळ्यार तसल एक पॅपिलोमा वायरस ह्युमन पॅपिलोमा वायरस आशिल्ल बायल मनशेल ओट संपर्क कोर न्हू दादल्याक कसले तोंदरे जायना समस्या जायना दादल्याक इन्फेक्शन जावचे पुरो ते तांगेले हे जे कॅन्सर जावचे उणे म्हणजे बायल मनशाक ते असुरक्षीत लैंगिक संपर्क केल्यार कॅन्सर जावचे सर्वायकल कॅन्सर जावचे प्रमाण चड म्हणून म्हणटा तुमी तशें आसतना आतां बायल मनशाले हांव जेवत तसले आतां एक तुमी आतां सर्वायकल कॅन्सर म्हणलें ब्रेस्ट कॅन्सरा विशीं तुमी सांगलें तातूंत खंयचेय आनी ब्लड कॅन्सरा विशीं सांगलें रक्तान जे कॅन्सराचें सांगलें असल एक पंक्ती पळयल्यार आमी खंयचेय एक कॅन्सर चड हानिकारक म्हूण तशें कसलें आसगी कॅन्सर हानिकारक म्हणना सो डिपेंड्स ऑन स्टेज खंयची स्टेज आरे कॅन्सर पुरा कॅन्सर डेंजरस अशी म्हणतात पुरा कॅन्सर डेंजरस ಕೆಲವಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಿನೈನ್ आणि मॅलिग्नंट म्हणस आता तुम्ही ಕೆಲವು जणांना पळोवन आसच्या प्रोची एक हातांत एक गांठ आयल्या ओके त्या लायपोमा म्हणतात लायपोमा जो हांग गळ्याक गांठ आसता दॅट डजंट मीन त्या हॉट जाता म्हण ते तशी आसता ताका कसं कोरका म्हणून ना ताका म्हणजे बिनायन कॅन्सर बिनायन आणि मॅलिग्नंट डिफरन्स कसं म्हळ्यार बिनायन स्प्रेड जायना त्या जाग्यार आसता मस्त वर्ष आसता कसं नाही करू ना तुमकां ताजे निमित्त प्रॉब्लेम जाता आसता त्या गड्डे निमित्त तुमकां हाता दुख जाता आसता जेव्हा तोंडान कॉस्मेटिक रिजनार आसता ते ऑपरेशन करून काडका जाता तितलेच मतलब कसं नाही कोरका म्हणा मॅलिग्नंट कॅन्सर म्हळ्यार ते डेंजरस वन मॅलिग्नंट कॅन्सर म्हळ्यार स्प्रेड जावचे कॅन्सराक आमी मॅलिग्नंट म्हणचे ताका तुमी इमिडिएट ट्रीटमेंट घेवका पडटा आतां एक रोगीन या आतां एक आरोग्यवंत आसूचे एक मनशान ताका कॅन्सर आसा की ना गी म्हण ताका कसं लक्षण आसता सो
डिपेंड्स ऑन द खंयची जागर उन्या कॅन्सर येता असं म्हण आता ब्लड कॅन्सर आता पळयलारी तातूं विविध टायप आसा एक लुकिमिया म्हणटाची एक लिम्फोमा म्हणटात तातूं कसं जाता म्हळ्यार फीवर येता आसता कंटिन्युअस नॉर्मली पुरो जणांक फीवर येता ओके ते व्हायरल इन्फेक्शन एक वार भितर तातल्याक उणी जाता जेव्हा तुम्ही अँटीबायोटिक्स घेतली तशी उणी जाता जेव्हा तुम्ही अँटीबायोटिक्स घेवन फीवर उणी जातना 2 वार 3 वार जाले फीवर उणी जाताना त्या ज्वर म्हळ्यार ताप उणी जाताना तेदान तुम्ही डॉक्टराक मीट जावका इमिडिएटली आनी कसं कोण असं सुस्त जावचे कित्याक म्हळ्यार सुस्त जावचे कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या बॉडीन तू या रक्त उणी जावन आरबीसी काउंट उणी जावन एनिमिया म्हणचे ताका त्या जला निमित्ती सुस्त जावचे मागीर आमगेल्या अंतू गळ्यांतू या जांगेक ते पर लिम्फ नोड्स म्हण आसता त्या हॉट जावचे मागीर आता ह्या ब्लड कॅन्सरांत आमी नॉर्मली पळोवचे वेट लॉस जाता सर जेव्हा रात्री न्हिदताना आमकां चड स्वेटिंग जाता सर दीज आर फ्यू ऑफ द सिम्टम्स कॅन्सर आसच्या पुरो म्हूण आतां हें ब्लड कॅन्सरा विशीं जालें आतां सॉलिड ऑर्गन म्हळ्यार आतां तोंडा कॅन्सराक कसं जाता म्हळ्यार तुमकां व्हडले गांठ दिसच्या पुरो हाजे वेळार गिळूक हे आतां अन्ननाळाचे कॅन्सर आसल्यार गिळूक कशें जावचें पुरो पोटा कॅन्सर आसल्यार हे कसं ब्लड तुमी वॉमिट करूं पुरो जावचें पुरो जेव्हा मोशन तुमी रगत वच्चे काळी कलर वच्चे नॉर्मली काळी वता अशें पुरो मागीर हे खंयचे पोटा कॅन्सरान ते जावचे लंग कॅन्सर आसल्यार तुमी श्वास घेवचे कशें जावचे पुरो जेव्हा तुमी खंगताना ब्लड येवच्या पुरो दीज आर फ्यू ऑफ द सिम्टम्स खंयची सायटा वयर आसा ताजे वयर सिम्टम्स आसता पेशंट इंटेस्टायनांत कॅन्सर जाता इंटेस्टायनांत हय कोलॉन कॅन्सर म्हणचे कोलॉन कॅन्सरांत नॉर्मली पेशंट कशें प्रेझेंट करता म्हळ्यार मोशना ब्लड वता आसता कंटिन्युअस वीकनेस जावन आसता ब्लड लॉस जावन सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स ऑफ कोलॉन कॅन्सर तशीच रेक्टल कॅन्सर म्हणून जाता रेक्टल आणि कोलॉन ऑलमोस्ट सेम एक करोळ ते सो ताचे सिम्टम्स सेम आसता ब्लड लॉस आसचे जेव्हा कंटिन्युअस बेदी जाता आसता लूज मोशन जाता आसता दीज आर फ्यू ऑफ द सिम्टम्स ऑफ रेक्टल कॅन्सर स्किन कॅन्सर जाता न्हू स्किन कॅन्सर इंडियन ಸ್ವಲ್ಪ ऊण नॉर्मली आमगेल्या शरीरान मेलानिन पिगमेंट चड आसता सो आमचे काळे आसता सो ताजे निमित्ती स्किन कॅन्सर नॉर्मली ऊण जत्ता तुमगेल्या हातान तो जावं काही जावं हे आतां आमकां तो हें आसता मोल म्हण आसता न्हू ताजे कलर चेंज जावचे जेव्हा ताजी सायज चड आसता म्हळ्यार चमकोळ गोड जो गोड जाता जेव्हा कलर चेंज जावचे तशें कसं नाही आसल्यार तुमी डॉक्टरा वचून कलर चेंज म्हळ्यार युजुअली ब्राऊन जावं ब्लॅक आसता जेव्हा आतां म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ रेड जाल्ले जेव्हा सायज हॉट जाता असं आनी तुमी आपडताना ಸ್ವಲ್ಪ इरेग्युलर आसता म्हळ्यार नॉर्मली स्मूथ आसता ಸ್ವಲ್ಪ हार्डशी जाता आसता तेन्ना पुरो तुमी डॉक्टरा वचून दाखोवका म्हणून आता तुम्ही सांगिल्ले प्रमाणे सगळी अंगांत आतां कॅन्सर जाता म्हणजे खंयचेय एक अंग असगी कॅन्सर जनांत असल अंग असगी तशें कसं नाही म्हणना आता सध्या पळयलां रे आता फूल लायफस्टायल चेंजेस निमित्त ऑलमोस्ट पुरो कडेन कॅन्सर जाता आता तुम्ही टायप्स ऑफ कॅन्सर म्हणटात सांगतना ओरल कॅन्सर म्हणलें हांव लागता तोंडा जेवता जाल्यार कॅन्सर चडती आमगेले तंबाखू सेवन निमित्त धुरापाना सेवन निमित्त जेवचे म्हण हांव लागता सो या तांचे आतां हे मोस्टली असचे रुरल एरियांत म्हळ्यार सिटी पॉप्युलेशन तितलें आसना ह्या रुरल एरियांत तूं हे एग्रीकल्चर काम करताले कोडपान खावचे मागीर तंबाखू गुटखा ते कंटिन्युअस वर्सून खाताल्यांक तोंडा कॅन्सर जाता स्मोकिंग ऑल्सो इज रेस्पॉन्सिबल आमगे तोंडा कॅन्सराक तोंडा बेस्ट चड जावता अन्ननाळाचे मागीर पोटा कॅन्सर इज वन ऑफ द फ्यू कॉजेस फॉर या आता आमगेला एक स्लाइड आसा फर्स्ट स्लाइड प्लीज आणि तू डिफरंट टाइप्स ऑफ कॅन्सर आणि तू तोंडाच कॅन्सर दाखला म्हण लागता फर्स्ट दोन्ही ताचे कितें दोन्ही फर्स्ट फोटोन तशें हे तोंडा कॅन्सर सेकंड फोटोन तशें ते स्कोपी करताना पळयलें अन्ननाळाच कॅन्सर इसोफेगस म्हणजे अन्ननाळाच कॅन्सर म्हणून हा आणि तू तसं एक ट्युमर जाल्ले म्हळ्यार गांठ जाल्ली कुडले एक रोगीन कसं करता प्रथम जावन तोंडाच्या नाही खंय एक जागेरी तांकां एक गांठ अशी मेळ्ळी म्हणल्यार तुमी त्या वेळेस सांगले बेनायन ट्युमर आसा मॅलिग्नंट ट्युमर म्हण दोन नमनेचे ट्युमर आसा आता एक
सामान्य जन आगोतच ना पण त्या Right. कॅन्सर गी नाही गी म्हणून एक गांठ अंगांत दिसली कुडले एक सामान्य मनशान कसं कोरका म्हणून ಸೊ ಅತಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ಗಾಂಟಿ तुम्ही पळयताचे मस्त वर्सकून तशी आसा तेदन तुम्ही इमिडिएट कसं कोरकामोडना गाबरी पडकामोडना पक्कन येता गांटी सडन होड जाता सूड जाता असं तेन्ना तुम्ही इमिडिएटली डॉक्टरा कन्सल्ट करता तुमकां फिजिशियन जेव्हा सर्जन डॉक्टर खंयचे तुमच्या घराला डॉक्टर्स की तांकां वचून मेळका तांणी तुमकां मुखारचे कसं कोरका म्हणून सांगताचे सो नॉर्मली गांटी पुरो जणांक आसता कसनेपुणी सान भितर आसता तांकां कसने कोरका म्हणना तशीच या आमगेली पित्तकोश म्हळ्यार लिव्हर हे पित्तकोशान ते कॅन्सर जतगी वय पित्तकोश कॅन्सर म्हणला म्हणजे मस्त कॉजेस असतात लिव्हर कॅन्सराक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मद्यपान वय सो मद्यपान ऍक्च्युअली आमगे बॉडीचे बार अंगाक कॅन्सर करता त्या बार अंगाक विथ डिफरंट अंगाक कॅन्सर करता सो लिव्हर वन ऑफ द कॉज या अल्कोहोल या आमगेले या ड्रिंकिंग वय मद्यपान सेकंड म्हणल्यार प्रकार व्हायरल इन्फेक्शन हेपेटायटिस बी हेपेटायटिस सी व्हायरस तद निमित्त जावचे चान्सेस अति आमगे स्लाइडान तो पहिले स्लाइड तंत आमगेले लिव्हर आसा तंत पुरा गांठी गांठी जाले त्या लिव्हर तशी त्या या नॉर्मली गांठीवचे लिव्हर इन्फेक्शन आमकां हाजी निमित्त खंयच्या हेपेटायटिस बी व्हायरस इन्फेक्शन निमित्त गांठी गांठी दिसता त्या लिव्हरांत लिव्हर वायट जाता आसता त्या जोटी कॅन्सर जाता वय वय त्या अनेक चित्र त्या अनेक ओवेरियन कॅन्सर अंडाशयाचे कॅन्सर बायलमेन्शनान जावचे त्याचे ऑपरेशन जावन काढायला स्पेसिमेन त्या त्या म्हळ्यार सगळे ओव्हरीच काढला अंडाशयच काढला तांतू एक सकल एक सनच एक गुंटी गुंटी आशिल्ली त्या ट्यूमर ओके आता ट्यूमर म्हणटना जनान आतां ते आयली कुडले डॉक्टर म्हळ्यार तुमी सांगले एक फिजिशियनाक जो सर्जनाला वचून दाखोवका म्हणून तांणी पयली कसं करतांची FNAC जो करची की नाही बायोप्सी तशें कसले सो आतां नॉर्मल ट्रेंड कसं म्हळ्यार FNAC करचे नॉर्मली आतां तुमकां बिनाइन म्हणून सस्पेक्ट करतास जाल्यार FNAC करची उत्तम दॅट इज इजी प्रोसिजर म्हणून FNAC म्हळ्यार कसं म्हण FNAC म्हळ्यार एक सूज आसता अशी नॉर्मल सू आसता ते नॉर्मल सिरिंज आपण काय करून एक त्या हाजी गड्डे भितर घालचे आनी हे काडचे उदक काडचे आनी ताजी टेस्ट करून पळोवचे सो जाल्यार तातूंत हें म्हळ्यार आमकां कॅन्सर आसा की ना म्हणून कळटा शिवाय खंयचे टायप ऑफ कॅन्सर आमकां सोदुका जाल्यार आतां केलो जाग्यार आतां गळ्या जाता हे गड्डे आसता तेन्ना खंयच्याय जाग्यार सुकून येवचे पुरो गळ्या जावचे हांगा एक गड्डे आयले म्हणून आसल्यार पोट्या कॅन्सर येवचे पुरो जेव्हा ब्लड कॅन्सरा निमित्त येवचे पुरो सो आमकां खंयची टायप म्हणून आमी स्ट्रॉंग आमी सस्पेक्ट करता आतां तुमकां सिम्पटम्स म्हणले पुरो कसो जाता म्हणून त्या पुरो आसल्यार पेशंट आयडियली कसो करचें बेटर म्हळ्यार बायोप्सी करचें बेटर बायोप्सी आनी FNAC कसो डिफरंट म्हळ्यार FNACन आमी सूज घालून हे कसं उद्दा मात काढून टेस्ट करचे जाल्यार आमकां खंयची टायप म्हणून कळना हांतू आमी कसं करता म्हळ्यार बायोप्सींतू तशीच सुजीची एक हॉट टायप सुजी आसता त्या घालून पीस काडताचे भितर कुडको कुडको काडतात त्या कुडक्यान आमकां कसं करूं जाता म्हळ्यार आमकां एक्स्ट्रा टेस्ट करूं जाता पॅथॉलॉजिस्टाला पेटोवन आमकां एक्स्ट्रा टेस्ट करूं जाता IHC तशें म्हणून परत डिफरंट टेस्ट आसता ताजे निमतान आमकां खंयची टायप ऑफ कॅन्सर म्हणून कळटा आता तुम्ही टेस्ट म्हणटा म्हाका एक प्रश्न कसो उडगाचत म्हळ्यार आता प्रत्येक रोगाक पळयल्यार चडती रोगाक एक स्पेसिफिक युनिवर्सल टेस्ट म्हण आसता म्हळ्यार त्या टेस्ट केले कोणी या रोग म्हणून त्या खातीर जाता तशीच हाक कॅन्सराक तशें कसले युनिवर्सल टेस्ट आसगी युनिवर्सल टेस्ट म्हण ना आता आमी हे स्क्रीनिंग टेस्ट म्हणून करतात आता स्पेशली आता बायलमेन्शनान पळयल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर आता मोस्ट कॉमन जाता स्पेशली पण कसं करता म्हळ्यार नॉर्मली 45 इयर्स नंतर हे अमेरिकन सोसायटी ऑफ अमेरिकन कॅन्सर सोसायटी तांगेल गायडलायन्स तांगेल प्रकार कसं म्हळ्यार 45 इयर्स सुकून बायलमेन्शन तांगेले मॅमोग्राफी म्हळ्यार एक एक्सरे टायप टेस्ट वर्सा एक पण कोरका जेव्हा तांणी नाताना तांगेले सेल्फ एक्झामिनेशन म्हणून करचे काही तुमकां गड्डे दिसताच गी तांगेले आसतना आपण पळोवन काही गड्डे दिसताच गी म्हणून पळयता सो 45 to 75 एटलीस्ट 75 इयर्सांक आमी वर्स मॅमोग्राफी करून पळयता ब्रेस्ट कॅन्सराक आनी हांतू आतां सर्वायकल कॅन्सरान तो पॅप स्मियर म्हणून करतात पॅप स्मियर म्हळ्यार त्या जाग्यान तूं गायनेकोलॉजिस्टला वचून त्यांनी पॅप स्मियर म्हणून करताची त्या वे करता त्या नॉर्मली 21 इयर्स करून स्टार्ट करून एवरी 5 इयर्स ते टेस्ट करचे सो अंटील 60 इयर्स तनका कोरयता मागीर कोरका म्हणून ना सो दीज आर द फ्यू कॅन्सर आतां स्क्रीनिंग टेस्ट म्हणून आयलांची आता कॅन्सर आसा म्हणून आता तुम्ही सांगले FNAC करतांची बायोप्सी काढतांची तांतू कॅन्सर आसा म्हणून एक रिपोर्ट आयली म्हणून लेखुया त्यानंतर एक रोगीन कसं करता
सो कॅन्सर आयली तक्षण तुम्ही आयदर सर्जिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट म्हणून आसाची ऑपरेशन करचे कॅन्सराचे जो मेडिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट म्हळ्यार हांव आतां या किमोथेरपी दिवचे डॉक्टर तांकां वचून भेटी करता. सो आमगे आतां एक पण आमकां डायग्नोसीस मेळ्ळें म्हळ्यार आमकां कळ्ळें हें कॅन्सर आसा एक पेशंटाक म्हणून. नेक्स्ट आमी कसो पळोवचें म्हळ्यार खंयची स्टेज आर आसा म्हूण पळोवचें. खंयची स्टेज आर आसा म्हूण पळोवच्याक आमी आयदर सीटी स्कॅन म्हूण करताची फूल बॉडी सीटी स्कॅन जो पेट स्कॅन म्हणून आसा एक नवे हें आयला आतां पेट स्कॅन म्हणून होल बॉडी स्कॅन तेन्ना आमकां कसं कळटा म्हळ्यार खंयची स्टेज आर आसा म्हणून आमकां खंय स्प्रेड जाला म्हणून कळटा. ताजी बेजीसार खंयची स्टेज आर आसा म्हूण पळोवन त्या स्टेजाक आमी ट्रिटमेंट दिता. कित्याक म्हळ्यार विंगड स्टेजाक विंगड ट्रिटमेंट आसता. आता कॅन्सरांतू कितली नमण्याची स्टेजेस या हंत आसा? सो ब्लड कॅन्सर अंतू स्टेज म्हणना. ब्लड कॅन्सर स्टेज कित्याक ना म्हळ्यार ब्लड सगळे बॉडी स्प्रेड जाता आसता वता आसता. सो ब्लड फुल बॉडी सर्क्युलेट जाता आसता. सो नॉर्मली ब्लड कॅन्सर 4th स्टेज म्हणून घेवचे म्हळ्यार तांचो स्टेज म्हणून आमी केन्नाय म्हणचे पेशंटाक. नंतर आमी रिस्क म्हणून सो दितात तें मागीर सांगता तुमकां. सॉलिड ऑर्गन्स म्हळ्यार आतां अन्ननाळाचो कॅन्सर असो, श्वासकोशाचो कॅन्सर असो, पित्त कोशाचो कॅन्सर असो, जो करोळाचो कॅन्सर, इंटेस्टायनाचो कोलनाचो कॅन्सर असतो. तातूंत चार स्टेज आसचे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट आनी सेकंड आमी अर्ली स्टेज म्हणचे नॉर्मली म्हळ्यार अर्ली आमी हें केला. थर्ड मे बी समटायम्स आमी अर्ली म्हणून घेताची, एडवान्स्ड म्हणून घेताची. फोर्थ स्टेज इज ऑलवेज एडवान्स्ड म्हळ्यार कॅन्सर चडच स्प्रेड जाला पुरा कडेन व्यापक जावन आसा. ताका म्हळ्यार ट्रीटमेंट कष्ट म्हणून म्हणचे तुमी. ट्रीटमेंट कष्ट म्हणना. 4th स्टेजर कॅन्सर आनी तेंच्या नॉर्मली जनरलान तो हें कसं म्हळ्यार 4th स्टेज आयली कुल्ले लेखता जायो आनी कसं करूं जायना म्हणून. जाल्यार आतां कसं आयला म्हळ्यार विंगड मेडिसीन आयला. ताजे निमित्त कसं करत म्हळ्यार आतां आमगेले एम कसं मे बी आमकां आतां लिम्फोमा आतां केलो आतां कॅन्सर्स आसाची म्हळ्यार प्रकार ब्लड कॅन्सर लिम्फोमा म्हणून त्या 4th स्टेज आयल्यार कंप्लिटली क्युअर करूं जाता. म्हळ्यार 100 जनाक 4th स्टेजाचे लिम्फोमा आसल्यार आमी ट्रीटमेंट सम दिल्यार 70-80 मंदी तांणी कंप्लीट क्युअर जाताची. 20 मंदी आमकां प्रेडिक्ट करूं जायना जाल्यार कंप्लीट क्युअर जाता. इवन आतां सॉलिड ऑर्गन कॅन्सरांत आतां 4th स्टेज आयली कुडले त्या पेशंटा सोडची न्ही. ताका ट्रीटमेंट दिवन तांगे लायफ कितलो आसता पळटा न्ही, तांकां आराम तशें जावची करून तांकां लायफ स्पॅन चड करता आनी तांगेले क्वॉलिटी ऑफ लायफ म्हणचे पळय. म्हळ्यार आतां 4th स्टेज जाली कुडले ताका आतां पोटा कॅन्सर जालें म्हणून हें आलोचना करता. पोटा दूख आसता कंडापटी, जो श्वासकोशा कॅन्सर आसता हे श्वास घेवच्या कश्ट जाता. त्या पुराय पेशंटाक कश्ट दिवच न्ही आमी ट्रीटमेंट दिवन जल्द तितलो ताका आराम करूं पळयता. तो केदो उलटा वांचूनच की तागेले सौकी जावचेशी कोरका आनी हे ट्रीटमेंटा निमित्त आमगे जल्द तितलें आयुष्य तागेलें चड कोरयतलो म्हणून. जाल्यार कॅन्सर आयले कुडले इमिडिएटली तो म्हळ्यार मरता ताका मरण आयलें म्हूण लॅक न्ही तशी न्ही. त्यात फूड जालें ते कॉन्सेप्ट. इवन आतां ओल्ड फुडली कालाचे जन म्हळ्यार इवन डॉक्टर्स केल्या जन तशें आलोचना करताची पेशंटाक रुरल एरिया स्पेशली कावन्सील करताची कसं नाही करूं जायना हें म्हणून. तशें ह्या प्रोग्रामा थ्रू हांव कसं सांगचें म्हळ्यार तशें करूं वचूं नाकाची. एक पेशंटाक चान्स दियाची तांकां तांगे लायफ स्पॅन चड करूंक आनी आराम अशें तशें करूंक तांकां चान्स दिवका म्हणून. आता तुम्ही तावड सांगिल प्रमाणे आता एक सुरवेक एक रोगीन वचून फिजिशियन जो हाक सर्जना मेळका म्हणून जाल्ले ताक मागीर नंतराचे एक रेडिएशन थेरपी म्हणून आमी आयकला. मागीर किमोथेरपी म्हणून आसा तशी मागीर सर्जिकल थेरपी म्हणून पुरो आमी आयकला. ह्या पुरा केदन पुरो कोरका जेवता. सो अर्ली स्टेज म्हळ्यार ब्लड कॅन्सर अंतू अशी ट्रीटमेंट किमोथेरपी मात्र आनी रेडिएशन सब जाणां रेडिएशन दिताची. जे मेन अशी ट्रीटमेंट किमोथेरपी. ब्लड कॅन्सर अंतू आमी ऑपरेशन करनाचे. सो किमोथेरपीन आमी गुण करूं पळोवचे. आनी रेडिएशन एक पंत कशें जालें म्हळ्यार हॉट गड्डे आशिल्ले जो बोन आसा स्प्रेड जाला म्हळ्यार त्या जाग्याक आमी दूख येवनी करूंक जावं तशी रेडिएशन दिताचे आमी. जाल्यार सॉलिड ऑर्गन्स आतां म्हळ्यार अन्ननाळाचो आसो, श्वासकोशाचो जो पोटाचो आसो, गर्भकोशाचो अर्ली स्टेजार पिकअप जाला. आतां सीटी स्कॅन आनी पेट स्कॅनान कळटा खंयची स्टेजार आसा पूण आतां अर्ली स्टेजार पिकअप जाल्यार मेन ट्रीटमेंट आसचें ऑपरेशन करून आमी पुर्ती गर्भाकोश जावं ब्रेस्ट काडटाचे आमी. ओके तर कांड तरी मोस्टली पेशंट्सान आमी निमगूच कसं म्हळ्यार आतां ऑपरेशन जाल्लें आतां आनी आमी त्याच्यात तर आमी किमोथेरपी जावं रेडिएशन कित्याक दिवका म्हणून निमगूचे. सो कसं जाता म्हळ्यार ऑपरेशन जाता तर आमी गड्डे काडटाचे जाल्यार आमगे रक्तांत सण्ण कणां आसताचे कॅन्सराचे त्या सर्क्युलेट जाता आसता त्या मारूक त्या कॅन्सर कणां मारूक आमी किमोथेरपी जावची. किमोथेरपी म्हळ्यार एक इंजेक्शन नॉर्मल आमी ड्रिप दिवची पडटा तशी एक इंजेक्शन IV ह्याचे थ्रू दिवचे रक्तनाळा थ्रू. सो त्या फूल बॉडी वचून त्या कॅन्सर सेल्साक
मारता रेडिएशन म्हळ्यार कसं म्हळ्यार एक लायटा ट्रीटमेंट म्हणचे ताका एक टायप एक्सरे टायप येता मात कसं करचें म्हळ्यार फुल बॉडी दिवचें जायना एक जाग्याक त्या एरियान खंयचे कॅन्सर कण व्हरल्यार ताका मारूक रेडिएशन ट्रीटमेंट दिवचें. आता कॅन्सराचे ट्रीटमेंट जे आसा ते भारी कष्टकर पेशंटाक या रोगीक ते भारी कष्ट जाता ताका लंगाक मस्त त्रास जाता म्हणून आमी आयकल्यांची हांतू कसो पुरो नमन्याचे त्रास जाता. सो किमोथेरपीन तू मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल किमोथेरपी म्हळ्यार भिवत तसले न्ही. किमोथेरपी म्हळ्यार नॉर्मल इंजेक्शन कॅन्सराक ट्रीटमेंट यूज करचे इंजेक्शनाक आमी किमोथेरपी म्हणचे. सो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स कसं म्हळ्यार केस वता वॉमिटिंग असता लूज मोशन जावचा पुरो फीवर येता. सो बायलमेन्शनांत एस्पेशली तांकां मस्त टेन्शन अशे विशय म्हळ्यार केस वता तांगेला म्हणून कसं म्हण. सो तुमगेल केस वता वय जाल्यार पूर्ती ट्रीटमेंट जातरी किमोथेरपी कंप्लीशन जातरी 2-3 म्हयने भितर कंप्लीट केस म्हाका येता फुडल्या मणके म्हाका येता ताजी तरी तुमी केस वता म्हणले करून ट्रीटमेंट घेवन अशी बसू नकाची. मागीर वॉमिटींग आनी तुमी आतां टीव्हीर पळोवचें पुरो त्या वॉमिटींग पुराय जेवच्या पेशंट्साक दाखयतना जाल्यार ताका ट्रीटमेंट आमी ऑलरेडी दिताची. आमी किमोथेरपी दितानाची आमी वॉमिटींगा मेडिसिन्स लूज मोशना मेडिसिन पुराय बरोवन दिताची. एक ಸ್ವಲ್ಪ ड्रेडेड म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ सिरियस विषय या कॉम्प्लिकेशन म्हणजे फीवर येवचे फेब्रायल न्यूट्रोपिनिया म्हणटाची तांकां आमगे बिली किमोथेरपी दिल्या निमित बिली रक्त कण उण जाता व्हाईट ब्लड सेल तद निमित्त आमगे इन्फेक्शन आउट फाइट करची शक्ती उण जाता. तदन त्याशी फीवर कसं नाही आयलो इम्यून सिस्टम वीक जाता. तदन तुम्ही तदना वचून डॉक्टरा वचून भेटी करका तदन तो इंजेक्शन एंटीबायोटिक गी ओरल एंटीबायोटिक दिवन ताका सम करता. आनी एक तुम्ही लूज मोशन ताका आमी ऑलरेडी ट्रीटमेंट दिता. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ म्हणजे फिस्तुला पुरा जाता म्हणून आमी आयकला कॉन्स्टिपेशन जाता या मलावरोध जाता म्हणून आयकला. सो ಕೆಲವು कीमोथेरपी ड्रग्स अंत कॉन्स्टिपेशन जाता या फिस्टुला जावचे कान्सेप्ट नॉर्मली जावचे रेडिएशन आवटू कीमोथेरपी जाव सर्जरी वट जायना या कॉन्स्टिपेशनाक आमी ಕೆಲವು कीमोथेरपी ड्रग्स मात कॉन्स्टिपेशन करता ताका आमी स्पेसिफिक जावन वखद दिताचे. तशीची ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ म्हळ्यार ट्रीटमेंट जाता आसतना तांकां इन्फेक्शन रिस्क चड आसता म्हणून म्हणटाची. वय तेंच म्हळ्यार आमी ट्रीटमेंट दितना आमगे शरीरान त्या बिली रक्त व्हाईट ब्लड सेल म्हणाल पळय ते उणी जाता कित्याक म्हळ्यार नॉर्मल त्या कीमोथेरपी आमी दिता पळय ते आमगेले मूळ वेर एक्ट करता त्या निमित्त आमगेले रेड ब्लड सेल WBC प्लेटलेट पुरो उण जाता. बिली रक्त कण उण जाल्या निमित्त कशें जाता म्हळ्यार आमकां वगी इन्फेक्शन जाता एका सण्ण पुट्ट व्हायरल इन्फेक्शन आसा. नॉर्मली आमगेले बॉडी नॉर्मल मनशाक कसं जाता म्हळ्यार व्हायरस इन्फेक्शन जाले कडेन 2-3 दिवस भितर ताजी उण जाता जाल्यार हांगेल कसं जाता म्हळ्यार इवन सान व्हायरस इन्फेक्शन आसल्यार चड टेम्परेचर येवचें वीकनेस जावचें तेन्ना तुमी इमिडिएट जावन डॉक्टरा भेटी करता. तशीच अनेक एक किमोथेरपी घेतना जेवचे समस्या कसं म्हळ्यार नित्राण जेवचे तांकां आंगात त्राण नातिल्ले जेवचे त्या नित्राणा कारण कसं. सो नित्राणा कसं म्हळ्यार नॉर्मल आमी किमोथेरपी दितना कॅन्सर सेला वटी नॉर्मल सेल्स मरता. ओके सो तद निमित्त आमकां नित्राण पुरो जावचें म्हळ्यार रक्त बिली RB हिमोग्लोबिन उण जाता शरिरांत तेन्ना सुस्ती जाता त्या पुरो कारण आसता. तेजी तुमी पुरो पेशंट हांव कसं सांगची म्हळ्यार पुरो पेशंटाक कसं सांगची म्हळ्यार आमी कसं फूड समा खावका फूड कसं नाही रिस्ट्रिक्शन समा फूड खाला जाल्यार वीकनेस आमी उणी कोरेता म्हणून. अनेक तुम्ही तावड सांगली समस्या कसं जाता म्हळ्यार एनिमिया म्हळ्यार रक्त कण उणी जेवचे म्हणून या अनिमियाक कसं कोरेता आमी. सो एनिमियांत तुमी फूड चड खावका नॉर्मली आमी ब्लड टेस्ट करून पळयताची शरिरांत आयर्न उणी आसगी B12 उणी आसगी फोलेट उणी आसगी त्या पुरो उणी आसल्यार आमी सप्लिमेंट्स दिताची. मेन अशी ट्रीटमेंट हांतू समज जावन फूड खाला जाल्यार घराचे फूड कसं नाही खावेत तुमी जर समज जावन खावका म्हणल्यार म्हणकेच. या इतले पुरो सायड इफेक्ट्स जे आसा हांव लेखता दुसरे खंयचे रोग असल्यार इतले सायड इफेक्ट अशी म्हाका गोतना म्हळ्यार एक ट्रीटमेंटा निमित्त इतले नमने सायड इफेक्ट्स युजली कशें जेवचे म्हळ्यार एक रोगा निमित्ताची एक राशी सिम्पटम्स लक्षण येता शिवाय या ट्रीटमेंटा निमित्त या नमने सायड इफेक्ट्स येवचे आमी कॅन्सरा मात्र म्हणून प्रायः आलोचना करता लेखचे या कारण कसले आसगी.
नाही तेंच म्हणाले किमोथेरपी ड्रग्स ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ते कसं करत म्हणाले तेंच म्हणाले नॉर्मल ये कॅन्सर कणावटी नॉर्मल सेल्स के मारता सो तद निमित्त नॉर्मल सेल्स मेलल निमित्त आमकां ये साइड इफेक्ट्स जावचे जाल्यार आतां मस्त एडवांस जाला ये साइड इफेक्ट्स पुरो उणी करूंक ऑलरेडी आमी टॅबलेट्स पुरो दिताची जना कसं अर्थ करता म्हळ्यार ये कॅन्सर ये किमोथेरपी मी साइड इफेक्ट जाता म्हण लेखून तुम्ही ट्रीटमेंट घेयना अशी बैस न्ही तुम्ही कॅन्सर ट्रीटमेंट एक स्पेसिफिक असता एक 5 महिनो 6 महिनो तो मे बी त्या टायमार तुमकां साइड इफेक्ट जावचा पुरो मात त्या लेखून तुम्ही ट्रीटमेंट घेवन अशी बैसू नाकाची त्या टॅकल करूंक आमगेल्या मेडिसिन्स आसता साइड इफेक्ट जाल्यार मॅनेज करूंक समज जावन ट्रीटमेंट घेयाची मग तुम्ही नॉर्मल लाइफ हे करत आता किमोथेरपी जो खंयच्याय एक कॅन्सराक एक ट्रीटमेंट कसा आसगी त्या कितले समय जावक पडटा घेवक संपूर्ण जावन समजावक जाल्यार सो आता एडवांस स्टेजाक मागीर सांगता अर्ली स्टेज म्हण ताका खंय किमोथेरपी जावक काय ब्लड कॅन्सर आणतो लुकिमियास म्हणल्यार तुमकां लुकिमियास नॉर्मली 2 वर्सां ट्रीटमेंट असता 6 महिन्याची एक सब स्ट्रॉंग ट्रीटमेंट असता म्हणजे इंजेक्शन पुरो घेवपाच असता मागीर 2 वर्स नॉर्मल टॅबलेट सारी आमी मॅनेज करत बाय लिम्फोमा तो असचे किमोथेरपी म्हणजे ओनली किमोथेरपी मे बी 6 मंथ्स ट्रीटमेंट असता आणि विंगड कॅन्सर आणतो मोर ऑर लेस म्हळ्यार आमी 6 मंथ्स म्हणून म्हणत 6 to 8 मंथ्स आता जनाल हांतू कॅन्सर म्हळ्यार विपरीत भंय आस मनांतू भारी भंय असता जनाक कॅन्सर जाल्ले म्हण सांगून बद पडोवचे गेल्यार कॅन्सरा पशी चड कश्ट साध्य असचे रोग कितले आसचे जाल्यार जनाक त्या पुरो तांकां मनावर नाशी तांणी कॅन्सर म्हणले कुळी भिवन वताची तशीच एक घरान एक मनशाक कॅन्सर आयले म्हण म्हणटना तुम्ही वैद्य जावन तांगेल त्या घराक या कुटुंबाच्या जनाक कशी तुम्ही तांगेले मन घटी करचेशी करताची सो फर्स्ट जावन आमी कॅन्सरा विशीं तांकां तिळवळीक दिवका फर्स्टाक म्हळ्यार कॅन्सर म्हळ्यार कसं न्हय कॅन्सर आमी टीव्ही पळयल्यार तशी एंड म्हूण लेखून ट्रीटमेंट घेवन अशी बैशी न्ही कॅन्सर आतां मस्त एडवांस जाता फुडल्या मणकेने आतां मस्त मेडिसिन्स अवेलेबल आसा ताजे निमित्त आमी कंप्लीट क्योर जाता फुडल्या मणकेने तेन्ना हांगे लागीं आमी तांगेल्या रिलेटिव्साक आमी कावन्सील करता तांकां तशी सोडची ना नॉर्मली कसं जाता म्हळ्यार कॅन्सर आयले मेन हांव पळोवचें कसं म्हळ्यार तांणी सोन सोडताची पेशंटाक तांकां हॉस्पिटलाक घेवन येवनाची जावं तांगेलो वाटू सम बिहेव करनाची सो तशें पुरो करनाशी तांगेलो वाटू नॉर्मल फुडली कशें आसलें पळय तांणी तुमगेलें म्हूण लेख करून फूड कशें जालें पळय तशी तांकां पळोवन घेवका आनी आतां ट्रीटमेंट आसता आतां अर्ली स्टेजा पुरो आमकां कंप्लीट क्योर करूं येता फुडल्या मणकेन न्ही जाल्यार एडवांस स्टेजा म्हणल्यार प्रकार क्योर करूं जायना पुरो म्हळ्यार कंप्लीट गूण करूं जायनासचें पुरो जाल्यार तांकां जल्द तितलो आराम करूं जाता आनी तांगेले आयुस जास्त चड करूं जाता आमकां आता एक कॅन्सर रोगी हांव सांगिल्लेशी जनाक एक मनांत विपरीत भंय आसा मस्त खंडापटे भंय आसा ह्या कॅन्सर म्हणली कुडले तशी एक रोगीक तुमी तिथे त्या रोगीले आत्मविश्वास भक्ता म्हणत आमी त्या रोगीक तुमी धैर्य कशें सांगताची सो तांकां धैर्य दिवची मोस्टली आमगेले कावन्सिलिंगा निमित्त आमी कावन्सिलिंग कशें करताची कावन्सिलिंग सेशन म्हण आसता बाय सायकोलॉजिस्ट आसताची तांगे लागीं आमी पेटयताची नॉर्मली आमगेले आमी उलोवच मेन आमी कशी पेशंटाक कन्विन्स करची ताजे वेळ डिपेंड जावचें सो तांकां धैर्य दिवका ते आमगेले हाता आसचें सो तांकां जल्द तितले तांकां हें सांगूका कॉन्फिडन्स दिवका तांणी गूण जाताची म्हण कॉन्फिडन्स दिल्यार ट्रीटमेंट सामान घेताची तांकां समजता म्हणल्यार एक धैर्य दिवका म्हण म्हणटा आता कॅन्सर रोगीक म्हळ्यार ऑलरेडी तांणी किमोथेरपी या ट्रीटमेंट घेत आशिल्ले रोगींक कसली एक निर्दिष्ट जावन आहार पद्दती जो डायटरी हॅबिट्स म्हण आसा की सो इट डिपेंड ಕೆಲವು डॉक्टर्स कशी काउन्सिल करता म्हळ्यार कसं नाही खाऊ नका म्हळ्यार गंजी मात खायची तशी कसं म्हणटा सो पॅज मात जेवण सो प्रॉब्लेम कसं जाता म्हळ्यार पॅज मात जेवल्यार नॉर्मल मनशाक येता कष्ट ताका रुची मस्त आसना न्यूट्रिशनली हें आसता सो हांव पेशंट्स बॉम्बेन ते आमी पळयलेले हातू आमी पेशंट्साक नॉर्मली तांगे नॉर्मल फूड पळय फूड कसं खाता आसले तांची खावची इवन नॉन वेज जाता फिश चिकन खावच जाल्यार ते खावेत मात सम खाल्ला जाल्यार तांगे वेट लॉस जावचो ना ते आमगेले मेन एम ट्रिटमेंटा वेळार तर त्या वेट लॉस पुरो जायना जाल्यार ट्रिटमेंट सायड इफेक्ट चड जायना आता एक रोगी म्हळ्यार आतां तुमी पळोवच्या गेल्यार या डायबिटीस मधुमेह आणि बीपी
या पुरा सामान्य जनसची तसं एक संगती जाल्यांची तशीच ताका जोडून आता किडनी मूत्रपिंडाचे संकट गी लिव्हरा संकट गी साधारण एक प्राय जाल्लेले मनशा आपल्याला साधारण त्या पुरा असता नातल्या कोलेस्ट्रॉल चेड असची गी या नातल्या सण प्रमाणाचे हृदरोग गी थंय हांगा ब्लॉक त्या पुरा असता तसं एक ऑलरेडी एक समस्येंत आसूं तसले एक मनशाक कॅन्सर आयल्यारी तुमगेले ट्रीटमेंटान कसले बदलप जातगी सो आता ಕೆಲವು ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ आता ಮೇಡಮ್ म्हणल्या प्रकार या आता किडनी डिसीज असेल हांकां ಕೆಲವು ಕಿಮೋಥೆರಪी ड्रग्स आमकां किडनी म्हळ्यार क्रिएटिनिन चड आसल्यार किडनी वायट आसल्यार आमकां ट्रीटमेंट दिवचें जायना तेन्ना आमी डोस चेंज करता डोस उणी करूंक पळयताची डायबिटीज आसल्यार आतां स्टिरॉयड्स आमी हाका दिताची ट्रीटमेंटा वेळार ताजी डोस उणी करूंक पळयताची आनी ताका शुगर कंट्रोल करूंक पळयताची फर्स्टाक ट्रीटमेंट दिवचे फुडें मागीर ब्लड प्रेशर आसल्यार ब्लड प्रेशर केलो आमी स्टिरॉयड्स दिता आनी ब्लड प्रेशर चड जाता ताजे तर आमी मेडिसिन्स दिवन ब्लड प्रेशर उणी करूंक पळयताची सो वेरियस मेथड आसा आमी आतां हार्टाक तुमी म्हणला प्रकारात केलो पेशंटाक हार्ट अटॅक जावन आसचा पुरो सो आमी 2D एको म्हण करताची ताजे आमी लिव्हर हार्टा फंक्शन कशें सुन पळयताची सो त्या पळोवन आमी एडजस्ट करून आमी ट्रीटमेंट दिताची आता तुमकां असले रोग मस्त पळोवशा मेळू पुरोंची कसं म्हळ्यार तांकां आनीक कॅन्सर जायनी जाल्यार तांगेले ते एक प्रोफायलॅक्टीक मेजर म्हळ्यार आमकां कॅन्सर येवचा नज म्हूण सांगून तांणी सुरवेकच आहार पद्दतीन चेंजेस करचे म्हळ्यार बदलप करचे कशें म्हळ्यार खंयताय म्हळ्यार जन हे लक्ष्मण फल म्हूण मेळटा तशीच एक हनुम फल म्हूण मेळटा तशीच ड्रॅगन फ्रूट त्या खावचे चड तर त्या खेळले निमित्त कॅन्सर येना म्हूण सांगून तांगेले एक कसं की एक अभिप्राय त्या घेता तशें तांणी त्या खावचे नातल्यार आमला ज्यूस च्यवनप्राश ॲलोवेरा ज्यूस पिवचे तांगेले एक आरोग्य इम्युन सिस्टम उत्तम रितीन आसता तांकां कॅन्सर जायना म्हूण तांणी एक कसं की एक तप्पू कल्पनेंत आसची ह्या मिथ्या ह्या तसची ह्या करची कितली सम्म म्हळ्यार ह्या पुरा खावचे तुमगेले प्रकार तांकां कसले एक वैज्ञानीक हे आसव्या म्हूण म्हणशा प्रूवन कसं नाही बेनिफिट ना हांतो त्या ॲलोवेरा ज्यूस असो तो तुम्ही फ्रुट्स वय च्यवनप्राश फ्रुट्स तशी प्रूवन कसं नाही बेनिफिट ना ह्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फूड्स कोण आसले त्या तुम्ही तुमकां मनाक हाजी कितें तुमी घेवेत तशें कसं नाही ना जाल्यार प्रूवन कसं नाही बेनिफिट ना म्हळ्यार ह्या जे फ्रूट खाल्ले निमित्त 100% तुमकां कॅन्सर येना तशी कसं नाही बेनिफिट ना म्हळ्यार प्रूव जायन खंय सो तुमकां मनाक तशी दिसता आसल्यार तुमी काय ट्रीटमेंट हेल्ल्यारी काही कॅन्सर उणी जायना म्हणून म्हणचे तुम्ही ते दूर वता तशें काही कसले ना प्रूव जायनी म्हणून म्हणचे आता कॅन्सर म्हणटना जनाक मस्त नमनेचे मिथ्य धारणा तांगेल्या मनांत आसता म्हळ्यार मिथ्स म्हणत आमी इंग्लिशान म्हणटा मिथ्स म्हूण मस्त तसले मिथ्स तसले एक मिथ्साचे एक आमी एक पट्टी करून हाडलेले आसा आमी ताजे विशयी जनाक स्वल्प माहिती दिवया म्हूण हांव लेखता आता एक कसं असतं म्हळ्यार कॅन्सर आयले कुडले जनाक मनशाक रोगीक त्या सम्म जायना म्हूण एक म्हळ्यार आनी मरण खचित म्हणून सांगिल्ले अशी ह्या कितली सम्म तांची सो त्या रॉंग त्या कंप्लिटली रॉंग कित्याक म्हळ्यार कॅन्सरान तूं म्हळ्यार प्रकार विंगड स्टेज आसा अर्ली स्टेजा पिकअप केल्यार कॅन्सर आमी कंप्लिटली क्योर करयता 4th स्टेज आयल्यार तो आनी एक 10 दिवसान मरता तशें म्हण न्ही त्या अर्थ ताजे आमी ट्रीटमेंट दिल्यार एटलीस्ट 2-3 वर्स 3-4 केलो वर्स 5 वर्सां वयरी वांचिले आसाची सो समर ट्रीटमेंट दिवेत तवे केलो कॅन्सर 4th स्टेजान तो आतां एक टेस्टिकुलर कॅन्सर दादले मनशालान तो त्या 4th स्टेज आसल्यार आमकां ऑलमोस्ट 90% क्योर करयता लिम्फोमा म्हणल्यार तुमकां त्या 4th स्टेज आसल्यार कंप्लिटली क्योर येता सो वॉट एवर इट इज तुमी ताजे ह्या तप्पू तिलवेलेके आसून तुमी हांगा ट्रीटमेंट घेवन अशी बैसू नाकाची हे पण डॉक्टरा वचून कन्सल्ट करायची तो तुमकां सांगता खंयच्या स्टेजार आसा या कसं ट्रीटमेंट ऑप्शन आसा म्हणून त्या प्रकार घेतला जाला अनेक एक कसं मिथ्य धारण जनाल मनांत आस म्हळ्यार एक लंप या ट्यूमर या कसं म्हणटा का गांठ अशी अंगांत आयली कुडले त्या कॅन्सराची म्हूण
सो तुम्ही हाजी फूड सांगले त्या पुरा तशी नाही म्हणून जाल्यार आमगेले आता एक स्लाइड आशिल्ली निमित्त ताजे विशयी उलय आमी. सो त्यांची त्या गांठींत दोन आसा, बिनाइन आणि मॅलिग्नंट म्हणून. बिनाइन म्हणल्या प्रकार मस्त वर्सून तशी असता त्या गांठी, त्या होडू जायना सानाय जायना तशी आसा. ताका कसं नाही तितलें आलोचन करका म्हणना, त्या केलो जनाक आसता ताका कसं नाही करका म्हणना अनलेस तुमकां त्या निमित्त बाद जाता आसा, म्हळ्यार त्या गांठी निमित्ती हाता दुखी जो खंय आसा पळय गांठी त्या जाग्यार दूख जाता आसा, जेवो आतां तोंडार आसा जेव्हा हे असले कॉस्मेटिक रिजन तुमकां तशें जावं जाल्यार ऑपरेशन करून काड येता. मॅलिग्नंट म्हळ्यार विंगड. मॅलिग्नंट म्हळ्यार कॅन्सर त्या एक जागा तुम्ही गांठी पळोवन आसले त्या होड जाता आसा, ताजे वट्टू विंगड सिमटम्स आसा, म्हळ्यार ताप येवचे, वेट लॉस जावचे, जेव्हा रात्री चड हुमेचे, जेव्हा मोशनांत ब्लड वचचे, जेव्हा पोट्टा दुखी त्या पुरो आसल्यार तुम्ही इमिडिएट डॉक्टर कन्सल्ट करता, त्या मॅलिग्नन्सी जावचे चान्सेस चड आसतात. अनेक जनांक तुका समनांत भंय आसता म्हळ्यार एक पंता कॅन्सर आयल्यार त्या आजन्म आसता म्हणून त्या राबूकच साथ दिना म्हणून सांगून असं त्यावे एक मिथ्य ते कित्याक म्हळ्यार प्रकार कॅन्सराक मस्त स्टेजस आसता, फर्स्ट सेकंड थर्ड म्हणून. तातूंत ट्रिटमेंट फिक्स ड्युरेशनाचे आसता, त्या कंप्लीट ट्रिटमेंट समज घेतल्यार तूं कंप्लीट क्योर करूं जाता. फोर्थ स्टेज कॅन्सराक केलो पेशंट आमी कितले वर्स आसता पळयता आनी तितले वर्स आमकां खंयचे सन्नपुट्ट्या रितीन आमकां ट्रिटमेंट दिवपाक आसतालें. तर फर्स्ट अर्ली स्टेज कॅन्सराक तशी ह्या म्हणणे कंप्लीट ट्रिटमेंट आसता, फिक्स ट्रीट हे आसता मंथ्स, त्या ट्रिटमेंट घेतल्यार सम करत तांकां. मागीर आनी केलो जन लेखता कसं म्हळ्यार कॅन्सराक कसलेय म्हळ्यार दूख ना मॅम अंगान तूं कॅन्सर ना, कॅन्सर असल्यार आंगा विपरीत दूख येसो का म्हणून त्यावे एक मिथ्य ते कॅन्सर आनी मित दूख जावचे म्हणून. कॅन्सरा विंगड विंगड सिमटम्स आसचे चान्स आसता. आतां तुमी म्हळ्यार प्रकार अन्ननाळा कॅन्सर आसल्यार आमकां खावच्या कशें जाता, गिळूक कशें जाता. पोटा कॅन्सर आसल्यार केलो पोटा दुखी आसना, पोटा दुखी आसना कसं जाता म्हळ्यार मोशना ब्लड वचचें, जेव्हा तुमी खाली कुडले वॉमिटींग जावचें, ब्लड वोंगचें त्या पुरो आसता. मोशना कॅन्सरान केलो मागीर दुखी आसना तातूंत कसं जाता म्हळ्यार ब्लड वता आसता, वेट लॉस जाता आसता, तशें जाता आसता. आणि तुम्ही तावळी हाजी फूड तुम्ही सांगला जेनेटिक फॅक्टर्स आसा म्हणून सांगून, तशी जेनेटिक फॅक्टर मात्र ताका एक मनशाक कॅन्सर येवच्या कारण म्हणून. सो म्हळ्यार नॉर्मली 40% आमगेले लायफस्टायल जावं विंगड आमी हाजे निमित्त ड्रिंकींग स्मोकिंग ताज निमित्त जावचे चान्सेस आसता. 10% अनुवंशिकते आसता, म्हळ्यार इफ हेरिडिटरी जावचे. सो हेरिडिटरीन तूं मोस्ट कॉमन आसचे बायनमेन्शलांतू ब्रेस्ट आनी ओवेरी कॅन्सर म्हणून. तांतूय मोस्ट कॉमन जीन्स म्हळ्यार BRCA1 BRCA1 आनी BRCA2 म्हणून आमी एक जीन आसता आमच्या बॉडींतू. नॉर्मली पुअर जनरल बॉडींतू आसता ते. तांतू कसं न्ही म्युटेशन जाल्यार त्या जिना निमित्ती ब्रेस्ट आनी ओवेरी जावचे कॅन्सर आसता, चान्स आसता. हे आमगे कोलॉन कॅन्सर केलो हेरिडिटरी जावचे चान्स आसता. सो ताका ट्रिटमेंट ट्रिटमेंट कसो आसा म्हळ्यार आतां तुमगेल्या आनमालांतू जेवो आज्याल आजींतू हे कॅन्सर आसा म्हणून लेक्यांची तेदन कसं करता म्हळ्यार तुमी कन्सल्टंट मेडिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट सर्जिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट भेटी करून ताका एक टेस्ट म्हणून आसता. आमी BRCA जीन टेस्ट करता फर्स्ट पेशंटांत करतात. पेशंटांत पॉझिटिव्ह आसल्यार ब्लडांतू आमी तांगेले चेडूवालांत म्हळ्यार दुवेलांतू टेस्ट करून पळयताचे. आतां दुवेलांतूय आमी पॉझिटिव्ह आयली म्हण लेखल्यार आतां कसं आयला म्हळ्यार अमेरिकन कॅन्सर सोसायटी ताजी गायडलायन्सा प्रकार आतां ब्रेस्ट कॅन्सर आहे स्पेशली दोन्ही ब्रेस्ट आमी ऑपरेशन जावचे कॅन्सर जावचे फुडेंची आमी ऑपरेशन करून काडताची, तेन्ना कॅन्सर येना तशें पळोवच्याक. आनी ताजी वट्टूची आमी ओवेरी आमी ऑपरेशन करून काडताची. आतां ओवेरी कॅन्सर आशिल्ल्या पेशंटाक कसं करता म्हळ्यार ताजे दुवेलांतूय पॉझिटिव्ह आयली म्हण लेखल्यार BRCA जिनांतू तेन्ना कसं करचें म्हळ्यार आतां पॉझिटिव्ह आयली म्हण लेखल्यार नॉर्मल तांगेले फॅमिली कंप्लीट जाल्यार म्हळ्यार चेडूं जाल्यार आनी तुमकां चेडूं नाका म्हण आसल्यार नॉर्मली आमी मोत 35 to 40 years ताजे मध्य आमी ऑपरेशन करून अंडाशय काडटात. ताजे निमित्त कसं म्हळ्यार 90% चान्स उणी जाता तुमकां कॅन्सर येवचे. आतां तुमी सांगले ब्रेस्टची म्हळ्यार स्तनाची सगळे काडटा तुमी म्हणून, तशें जाल्यार नंतर तांगेले कॉस्मेटिक पर्पस आसा कसले चेंजेस करूं की तुमी वय तेन्ना केलो जेन्ना कॉस्मेटिक हे करनाची मात सिटीजांत पुराय तांकां कॉस्मेटिक रिजन्साक इम्प्लांट्स म्हण करताची त्या प्लास्टीक सर्जना थ्रू तांणी रिकन्स्ट्रक्शन पुरो करतात. आतां एक बायल मनशेक चेडूं जेवची फुडेंची ब्रेस्ट कॅन्सर जावन त्या ब्रेस्ट सगळेच काडली म्हण जाल्यार चेडूं जेवचे चान्सेस आसा की
नाही आणि ते स्तनपानाक कसं वाटी तांकां हे आर्टिफिशियल फीड्स दिवत चेडूवालांक सो ते अवेलेबल आसा चेडू जावेत चेडू जाता चेडू जावचे चान्सेस किमोथेरपी टायमार आमी नॉर्मली तांकां पेशंट्सांक अवॉयड करूं सांगताची प्रेग्नन्सी कित्याक म्हळ्यार किमोथेरपी ड्रग्स गर्भाकोशा वचून चेडूंक डॅमेज हानी करचे चान्सेस आसा सो ड्युरींग द ट्रिटमेंट आनी वी नॉर्मली तांकां पेशंट्स सांगताची प्रेग्नेंट जावं नाकाची म्हणून प्रोटेक्टिव्ह ह्या यूज करेत म्हणून त्याच्यात तरी एक टायप पुरो ट्रिटमेंट जाता तुमी चेडूंक आपास ट्राय करेत आते किमोथेरपीचे वेळारी लैंगिक संपर्क करचे समूह त्यांची सो एक पण ट्रिटमेंटा वेळार कसं प्लेटलेट काउंट तशें पुरो उण जाता तेन्ना लैंगिक टायमार ब्लिडींग जावचे पुरो चान्सेस आसा सो लैंगिक कोर येता तशें कसं नाही ना मात डिपेंड ऑन म्हळ्यार पेशंट जाल्या स्थिती वेळ डिपेंड जावन हें कोरेता तशी एक पॅसिव्ह स्मोकिंग म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा कसं म्हळ्यार ते मनीशू धूम्रपान करना जाल्यार धूम्रपान करचे बाकी जनाल ಒಟ್ಟು संपर्कांत आसता ते धोर केन्नाय हुंगता आसता सो हाका पॅसिव्ह स्मोकिंग म्हणून आमी म्हणचे या पॅसिव्ह स्मोकिंगाक आनी कॅन्सराक कसो संबंध आसा सो इवन एक्टिव स्मोकिंग करतालो इज इक्वली म्हळ्यार चान्सेस पॅसिव्ह स्मोकराके कॅन्सर जावचे आता केलो तुमी आयकून आसता पुरो बामून स्मोक करता आसता जाल्यार लंग कॅन्सर बायले येवन आसता सो त्या आमी स्मोक करतना त्या निकोटीन या मस्त फ्युम्स आसता टार त्या पुरे धुरांतू मस्त केमिकल्स आसा ते कार्सिनोजन्स ते तुमगेले या लाग आशिल्ले मनशांना ते कंटिन्युअस घेता आसल्यार स्मोकिंग तांकांय कॅन्सर जावचे चान्सेस तशें त्या पॅसिव्ह स्मोकिंग डेंजरस म्हण तुमी मस्त पॅसिव्ह स्मोकिंग डेंजरस इक्वली कॅन्सराक कारक जावन आसा म्हणून तशें केलो जन सांगता कसं म्हळ्यार मस्त सूर पिवचा नज म्हळ्यार मद्यपान मस्त करू नज ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ पिल्यार हॉडना चांग स्किन ग्लो जाता प्रॉब्लम म्हणटाची हाकानी कॅन्सराक संबंध त्यांची मिगेल रिलेटिव्स आनी त्यांची निमगुची मिगेला केन्नाय कितले पिल्लार कितले पिवेत आमी ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ कांय जायना ना तशी म्हणून सो ताका समक असं म्हणून आन्सर ना कितले पिल्लारी या म्हणून मोरलेस जनरली कसं प्रूव जाला म्हळ्यार मद्यपान कॅन्सराक कारण म्हणल्या प्रकारान 12 डिफरंट जाग्यार कॅन्सर जावचे चान्स आसा मद्यपानान ताका कितले लिमिट म्हणून कसं नाही ना ಸ್ವಲ್ಪ असो चड असो ते आमगेले बॉडी वे डिपेंड जाता ಕೆಲವು जनाक ಕೆಲವು तुमपळ फिल्म स्टारचा पळोवन आसता पुरोची आनी वर्स काडली पित्त आसता जाल्यार तांकां कांय जायना सो ಕೆಲವು जन म्हणटा हांव एक 2 वर्स उन सूर केला पिल्ला पिवच्याक जाल्यार म्हाका कॅन्सर जाल्या म्हणून सो ताका एक्झॅक्टली ताजे निमित्त आमकां एक्झॅक्टली सांगू जायना खंयचे कितले ताका लिमिट म्हणून तो इन जनरल आम्ही अवॉइड करता म्हणजे तशी अनेक कसं असतं म्हळ्यार जन ओबेसिटी म्हळ्यार ताजी फूड एक पण सांगले ओबेसिटी विषयी मस्त थोर आशिल्ले मनशां तांकां कॅन्सर येना ना तांकां कॅन्सर चड येता तांणी एक्सरसाइज कोरक तांणी मात्र एक्सरसाइज कोरका एक सपूर आशिल्ले मनशान एक्सरसाइज कोरका म्हूण ना म्हूण सांगताची सो ओबिसिटी एक म्हळ्यार थोर आसले जनाक ಸ್ವಲ್ಪ रिस्क चड ಕೆಲವು कॅन्सराक लायक कोलॉन कॅन्सर जो बायलमेन्शलांत ब्रेस्ट कॅन्सर ते कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या बॉडी फॅटांत एस्पेशली लेप्टिन म्हणून पळय हार्मोन आसता तेजे निमित्त कसं जाता इस्ट्रोजन लेवल चड जाता सो इस्ट्रोजन म्हळ्यार एक हार्मोन बायलमेन्शलांत आसचे ते चड जाल्या निमित्त ब्रेस्ट कॅन्सर जावचे चान्सेस चड सपूर जनालांतू तशी चान्स ना तशी कसं नाही ना इन जनरल आम्ही म्हणचे पळय गायडलायन्सा प्रकार दिवसाक आम्ही 60 मिनिट्स आम्ही एक्सरसाइज करका आयदर 60 मिनिट्स म्हळ्यार तुम्ही 30 मिनिट्स कोण डिवायड करूनय करत म्हळ्यार 30 मिनिट्साक आनी 30 मिनिट्सान जे ते करत आनी एक्सरसाइज कॅन बी इन एनी फॉर्म म्हळ्यार योगा करत जो स्विमिंग करत जॉगिंग करत सायकलिंग करत बट बॉडी एक्सरसाइज असला जाल्यार तो एक्सरसाइज असला कसं जाता म्हळ्यार आमगेल्या बॉडी मेटाबॉलिझम पुरो लायक जाता फंक्शन चड जाता ते कॅन्सर जावचे चान्सेस उण जाता तशें सर्वांनी रोग असगिनागी आरोग्य जावन आसता जाल्यार एक्सरसाइज कोरका म्हूण व्यायाम कोरका म्हूण म्हणटा तुमी तशी अनेक कसं एक मिथ्य धारणा आसा म्हळ्यार जनाल मनान तो शाकाहार या वेजिटेरियन फूड खेल्यार कसलेय कॅन्सर येना त्याची नॉन व्हेज या मांसाहार खातल मनशांक चड येता कॅन्सर येता म्हणून
हांतू हक्क कसले संबंधच गी सो त्यावे एक मिथ्य सो वेजिटेरियन्सांक कॅन्सर येना नॉन वेजिटेरियन्सा मात येवचे ते मिथ्य जाल्यार ही केलव आसताची म्हळ्यार ही रेड मीट म्हणजे केंपू मांस म्हणटाची सो लायक मटन जो बीफ त्या खाल्लेल्यांक कोलॉन कॅन्सर चड जावचे चान्स म्हणून प्रूव जाला सो त्याची तुम्ही अवॉइड करका अवॉइड म्हळ्यार कंप्लीट स्टॉप करका म्हणना जाल्यार जल तितले उणी क्वांटिटी खाला जाल्यार फिश चिकन तद निमित्त कसं कॅन्सर जावचे चान्सेस उण आहे लिमिटारी तुम्ही नॉर्मल फूड खाता पडला तशें खाल्ला जाल्यार त्या तुम्ही एक सम सांगल्या लिमिटारी म्हणून नातल्यारी चांग म्हणून सांगून जन तशी अर्थ कोण घेतल जन असताची म्हणून हांव लेखता चांग म्हणल्यार चड खावचे त्यावेळी चांग नाही म्हणून अनेक एक स्लाइड समगेले कॅन्सर सान प्रायरी या त्याचे ते सान असताना ते आमकां डिटेक्ट करू जायना म्हणून सो तेंच म्हणाले आतां एस्पेशली आतां बायल मनशालां तो ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणाले केन्ना 45 इयर्स नंतर ताचे चान्स येवचे चड कॅन्सर येवचे 45 इयर्सा भशेन उण जाता ना म्हणना जाल्यार तांकां अरिव आसता कसं म्हळ्यार नाताना तांगेले आसतना एक पण एग्जामीन करचे खंयच्या गांठ दिसताच गी त्याचे आतां एक मोशनार ब्लड वता आसा त्या निमित्त इमिडिएट वचून डॉक्टराक कन्सल्ट करचे तशें पुराय तुमी जल्द तितले वगी डॉक्टराक हांगा नॉर्मली नॉर्म कसं म्हळ्यार कांय आमकां कसं नाही जायना म्हण अर्थ तशें लेखून जनान असल कसं नाही सिमटम्स आतां गांठ येयले कांय जायना आमी सब म्हयने नंतर पळोवया तशें म्हण लेखताची आतां बायल मनशां स्पेशली सो तशें पळय करून तुमकां कसं गांठ दिसता आसा तर इमिडिएट एक पण वचून डॉक्टराक कन्सल्ट करायची ताका आमी ऑपरेशन म्हण ट्रिटमेंट न्ही मॅमोग्राफी म्हण एक टेस्ट आसा त्या कोण पळयताची आमकां कॅन्सर आसा की ना म्हण कळटा कॅन्सर ना म्हण आसल्यार कसं नाही करका म्हणना कॅन्सर असल्यार वगी ट्रिटमेंट दिल्यार कंप्लिटली क्योर करूं जाता सो जल्द तितले तुमगे सिमटम्स तुमकां मेळ्ळी कुडले तुम्ही जल्द तितले वगी वचून डॉक्टराक कन्सल्ट केला लायक आता एक तुम्ही सांगतना म्हाका एक प्रश्न कसो याद येता म्हळ्यार या डायग्नोसिस डिले जाल्यार म्हटल्यार त्या रोग पत्तेंतू वेळ जाल्यार कसो पुरा दुष्परिणाम आसा देहा वयर स्टेज डायग्नोसिस लेट जालें सो डायग्नोसिस लेट जालें तांचे म्हळ्यार अर्ली स्टेजार पिकअप केल्यार आमकां कंप्लिटली क्योर करूं येता ओके जाल्यार लेट स्टेजार पिकअप जाल्यार प्रॉब्लम यांची म्हळ्यार आमकां कंप्लिटली क्योर करूं जायना म्हळ्यार कॅन्सर पुरा कडेन स्प्रेड जावन आसता केलो कॅन्सरांत इवन 4th स्टेज म्हणल्यार प्रकार ट्रिटमेंट कंप्लीट करूं जाता म्हळ्यार कंप्लिटली क्योर करूं जाता जाल्यार विंगड केलो कॅन्सरसांक आमकां क्योर करूं जायना सो जल्द तितलो तुमकां सिमटम्स आयिल्ले तशी एक पण डॉक्टर वचून भेटी करायची तांणी कसं म्हणटा म्हण आयकयांची आमी स्टेज अर्ली स्टेज पिकअप केल्यार मस्त ट्रिटमेंट अवेलेबल आसा त्या ट्रिटमेंट दिवन आमकां कंप्लिटली क्योर करूं जाता 4th स्टेज आसल्यार म्हणल्यार प्रकार लेट जाल्यार आमी 4th कंप्लिटली क्योर करूं जायना अशें पुरो जाल्यार तांची चिके पेशंट आराम करूं जाता म्हणून तशी आनी मस्त जन कसं करता म्हळ्यार किमोथेरपी म्हणा भिताची सर्जरी करून घेताची मागीर किमोथेरपीक वचनाची म्हळ्यार एक हॉड आशिल्ली त्या लंप गी गेड्डे गी काडली ना आनी वापस किमोथेरपी कसं लाका म्हणून कितले गी जेन्ना इवन वैद्यच सांगतांची म्हळ्यार तांकांच एक मनांत आसा काडली ना सर्जरिकली काण जाले वापस किमोथेरपी नाका म्हणून हे कितली सम जी तुम्ही आता म्हणाल 100% करेक्ट हांवें एक्सपिरियन्स केला आहे सो इवन डॉक्टर्सांक एस्पेशली सर्जन्सांक तांकां हें करचें न्ही हांवें सो प्रॉब्लम कसो जाला म्हळ्यार ऑपरेशन जाताची जाल्यार तांणी किमोथेरपी विशीं चड तांकां इम्पॉर्टन्स दिवच्या वचनाची सो प्रॉब्लम कसो जाता म्हळ्यार ऑपरेशन जाता तुमगेले गड्डे काडताचे जाल्यार म्हळ्यार प्रकार आमगेल्या शरिरांत ते कॅन्सर कण आसता पळय ते आसता तांतू कॅन्सर कण तसो मस्त आसता सर्क्युलेट जाता आसता ते स्वल्प वर्सान कसं जाता म्हळ्यार खंय वचून विंगड जाग्यार वचून बसता त्या जाग्यार आपास कॅन्सर वापस येवचे चान्स आसता त्या येना तशें पळोवच्याक आमी दिवचे किमोथेरपी म्हळ्यार प्रकार एक इंजेक्शन ते इंजेक्शन आमी ब्लडा भितर घाली तशें सगळे ब्लडा वता किमोथेरपी त्या वचून त्या कॅन्सर कणाक पुरा मारता तशी कॅन्सर वापस येना तशी पळोवच्याक आता एक डायग्नोसिस करू लेट जाल्या म्हळ्यार रोगी डॉक्टरला येनी नातले आयले म्हणून लक्या तांणी केलेले टेस्ट आणतो नातले तांणी केले परीक्षण आणतो कसले आमकां पॉझिटिव्ह रिपोर्ट येनी म्हूण लेखया जाल्यार भितर ताका कॅन्सर आसा ते जावन ते सगळे आंगान स्प्रेड जे तर तो येता म्हळ्यार तागेले मनांत कशें आसता रोगीले एक पण ताका कशी कॅन्सर टेस्ट करला त्यातनं कसलेय मेळ्ळी आमकां तशी नासतलें म्हूण लेखून तो सुमार 1-2 वर्स नंतर येता तेन्ना आमी कसं पळयता म्हळ्यार त्या सगळे अंगाक मेटास्टॅसिस म्हणटाची सगळे अंगा ते स्प्रेड जावन आसता हे मेटास्टॅसिस जाल्ले एक रोगीक तुमी कशी चिकित्सा दिताची
त्यांची मेटास्टेसिस जल्ल त्यांची मेटास्टेसिस जल्ली ಕೂಡಲೇ त्या स्टेज ऑटोमॅटिकली 4th स्टेज आवता जल्ल्यार आमळ्या प्रकार ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 4th स्टेज आके ट्रीटमेंट आसता सो एक पण कसं म्हणारी पेशंट सिम्टम आसा जाल्यार बायोप्सी नेगेटिव्ह येता म्हण आसल्यार तुम्ही आपास एक पण स्कॅन करून खंयची सायट अंतू तुमकां त्या गड्डे हॉट दिसताच की त्या सायट आसून आपास बायोप्सी कोण पळय येता सो हांव ह्या क्लिनिका कसं पळोवचें म्हळ्यार हॉस्पिटलांतू नॉर्मली जन एफएनएसी करून येतात सो एफएनएसींतू पर्संटेज पॉझिटिव्हचे उण आहे सो ताजी त्या बायोप्सी वेरी चड स्ट्रेस केलेले सो बायोप्सी केल्यार नेगेटिव्ह आयल्यार देन वी कॅन से दॅट कॅन्सर नासता पुरो त्या टायमार म्हणून जाल्यार एफएनएसी नेगेटिव्ह आयल्यार दॅट डजंट मीन ताका पेशंटाक कॅन्सर ना म्हणून अर्थ नाही ते बायोप्सी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट त्या जाताच मोस्टली आतां आमी पळयल्यार कम्युनिटींत सो इवन आतां 4th स्टेजार आयली म्हणून जाल्यार तांची ताका कंप्लिटली किंवा कशी सोडून न्ही ताका कंप्लिटली क्योर करून ट्रीटमेंट दिवन जल्दी ताका आयुस जास्ती चड करूं पळयता आनी तांकां आराम करूं पळयता आता तुम्ही बायोप्सी म्हणता जन कसं लेखता म्हळ्यार एफएनएसी म्हळ्यार एक सू घालून उदक काडची मात्र ते सुलभ तांकां धूके येऊ नये त्याची बायोप्सी म्हळ्यार सू घालून ताची एक मासा कुडको काडता तुम्ही म्हणून तांकां त्या भंय आसता जनाक रोगीक भंय आसता दुखत गितगी म्हळ्यार दुखी म्हळ्यार सगळ्याक भंय पडे या कितली सम्म सो बायोप्सींत आमी लोकल एनेस्थीशिया म्हणून दिताची आमी ऑलरेडी ते प्रोसिजर करचे फुडेंची आमी एक इंजेक्शन दिवन त्या जाग सुन्न कोन्न सोडताची म्हळ्यार दूख जायना तशी पळोवच्याक मागीर प्रोसिजर जातरी आमी तांकां टॅबलेट्स बरोवन दिताची दूख जायना तशी पळोवच्याक सो दूख जात म्हण लेकून तुमी बायोप्सी करून अशी बरशें रॉंग तशें जाल्यार बायोप्सी केन्ना डॉक्टरान केन्ना वैद्यान केन्ना जाव का म्हणल्यार बायोप्सी तुमी करूं का म्हणून म्हणचे तुमी म्हळ्यार त्या ट्रीटमेंटाक अगत्य आसा इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार खंयची टायप कॅन्सर येता म्हणून ताजे डिपेंड जावन आमकां ट्रीटमेंट दिवं येता समज आता एंड स्टेज पॅलिएटिव्ह केअर म्हणे कसं म्हळ्यार रोगीक मस्त कॅन्सरांत म्हळ्यार सगळी देहांत कॅन्सर स्प्रेड जावन जाला व्यापक जावन जाला आनी ताका वखदा निमित्त हुशार करूं जायना म्हणले ताका एक पॅलिएटिव्ह केअर कसो पुरो नमनेक दिता तुमी म्हणून सो पॅलेटिव्ह केअर एक मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आमगेले कॅन्सर ट्रीटमेंटांत नॉर्मली आमी पॅलेटिव्ह केअर कोणा दिवचे म्हळ्यार 4th स्टेज असले कॅन्सराक मस्त वर्स नंतर ट्रीटमेंट घेवन जातरी रोग उण जाताना जेव्हा ताणें आमकां 4th स्टेजाचें कॅन्सर येतानाची तागेल्या कंडिशन भयंकर हें आशिल्लें म्हळ्यार केन्ना जाण ट्रीटमेंट घेवचे लेट जावन येतानाची बेड रिडन जावन आसताची त्या पेशंटाक आमकां किमोथेरपी दिवच्याक कश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार त्या किमोथेरपी दिल्यार मागीर तांकां ताजी सायड इफेक्ट त्या पेशंटाक टॉलरेट करूं जायना तेन्ना पॅलेटिव्ह केअर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट आतां पॅलेटिव्ह केअर इवन हांनी आयला म्हळ्यार MD डॉक्टर्स हे आसताचे पॅलेटिव्ह स्पेशलायज केलेले तांगेले मेन गोल कसो म्हळ्यार पेशंटाक कितलो आतां दिवस आसता म्हळ्यार तांकां जल्दी तितलो आराम आसता तशें करूंक आसता सो विंगड आसता म्हळ्यार आतां श्वासकोशाचो कॅन्सर आसता पुरो तांकां कसो जाता म्हळ्यार श्वास घेवचे कशें जेवचे खांक आसचे तेन्ना तांणी खांकीक मेडिसीन दिताची म्हळ्यार कॅन्सरार तांणी ट्रीटमेंट करनाची त्या निमित्त प्रॉब्लेम जावचे कॅन्सरा निमित्त जावचे प्रॉब्लेम मानात श्वासकोशा प्रॉब्लेम श्वास घेवचे कष्ट आसल्यार ऑक्सिजन दिवं येता ऑक्सिजन सिलिंडर आतां अरेंज करता ती घरांत त्या कसं मागीर खांक आसल्यार खांकी ट्रीटमेंट दिताची सिरप जावं टॅबलेट घे दिताची केलोमे हें दूख आसता फुल्ल बॉडीन तो दूख आसता तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार मॉर्फ हें विंगड दुखी मात्र आसाची त्या दिताची आतां लिव्हर कॅन्सर आसा जावं पोटा कॅन्सर आसा एक पण कसं जाता म्हळ्यार पोटा भितर उद्दा पडटा ताजे निमित्त पोटा दूख जावचे चान्स आसता तेन्ना मागीर सन सूज घालून उद्दा काडटाची आनी पेशंटाक आराम जावं तशें पळयताची सो वेरियस आतां मोशन बंद जावच्या पुरो मोशन बंद जाल्या निमित्त त्या आराम करूंक आमी एनिमा दिताची मागीर सिरप दिताची तशी विंगड ट्रीटमेंट आसा पेशंटाक आराम करूंक सो दे प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आता पॅलिएटिव्ह केअर दितना रोगीन आस्पत्रेंतूच एडमिट जावन आसता की घरकडे करूं जाता घरकडे करूं जाता सो आतां त्या कॉन्सपेक्ट हॉस्पिस केअर म्हणटाची आमी घरांतूची ट्रीटमेंट दिताची सो वारा एक पण विजीट करताची डॉक्टर्स येवन जेव्हा आमी आमगेलो फोन नंबर दितात तांणी सो पेशंट आमगेले रिलेटिव्सान खंयच्या टायमार तांकां कॉल करून निमगो कसो करता म्हणून आनी तांणी ऑल्सो तांकां हेल्प करताची खंयची रिती ती मेडिसीन प्रोक्योर करता आतां ऑक्सिजन सिलिंडर कशी घरा दवर येता तशें पळय तांणी गायड करताची सो डजंट मीन हॉस्पिटलांतूय ट्रीटमेंट घेवका म्हणून घरांतूय ट्रीटमेंट दिवेत आता आयची उपाख्यान हांव प्रारंभ करचे फुडें कसं सांगली म्हळ्यार विकसीत राष्ट्रांतू 1/3 पशी चड मरण कॅन्सरा निमित्त जाता म्हळ्यार डेव्हलप्ड कंट्रीजांतू 1/3 पशी चड डेथ इज बिकॉज ऑफ कॅन्सर म्हणून आनी एक 25 वर्सांतू
आमगेल देश हे आता विकसित देश जाता सो आणि येवचे 25 वर्सांतू आमगेले देशांतू कॅन्सराचे एक समस्या कितली व्यापक जावन आसता म्हण तुमी लेखताची. सो आतां डेवलप जाल्यार तशी मे बी रूरल एरियासाचे हळ्ळींत जावचे कॅन्सर पुरो उण जावचे पुरो जाल्यार आमकां सिटी जावचे कॅन्सर लायक ब्रेस्ट कॅन्सर ओवरी कॅन्सरचे प्रमाण जास्त आसचा पुरो. तांचे फूड इंडियान मोस्ट कॉमन कॅन्सर म्हळ्यार तोंडाचे मागीर खंयचे दादलो मनशालांतू बायल मनशालांतू सर्वायकल कॅन्सर म्हळ्यार गर्भकोशाचो गसले जागाचे कॅन्सर आसले जाल्यार आतां लायफस्टायल चेंज जाला निमित्ती डेवलपमेंट जाला निमित्ती आतां ब्रेस्ट कॅन्सर बायल मनशालांतू मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कॅन्सर आणि दादलो मनशालांतू लंग कॅन्सर मोस्ट कॉमन जाला. सो तांचे मात्र एडवान्सेस जाला म्हणजे ट्रिटमेंट एडवान्सेस जाताच आतां विंगड ट्रीटमेंट अवेलेबल जाला. आतां अमेरिका पुरो मस्त ट्रीटमेंट्स आसा इंडियान तू येताच ट्रीटमेंट ಕೆಲವು इंजेक्शन्स इम्युनोथेरपी म्हणून एक इंजेक्शन आसा ते ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ आता जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ वर्स नंतर हे जाल्यार तशें कॉस्टे उण जावचे पुरो पेशंट अफोर्डेबल जावचे पुरो. सो इम्युनोथेरपी म्हळ्यार एक नवे टायप इंजेक्शन जाला तातूंत किमोथेरपी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स जायना मस्त पुरा कॅन्सरा दिवचे जायना ಕೆಲವು कॅन्सर आयला लंग कॅन्सराक असो जावं हे पोटा कॅन्सर आसचो तशी विंगड कॅन्सराक आयला इम्युनोथेरपी जाल्यार आतां ताजी कॉस्ट ಸ್ವಲ್ಪ एक्सपेन्सिव्ह म्हळ्यार एक इंजेक्शना कॉस्ट अराउंड 2 lakhs आसता. तशें त्या इंजेक्शन 6 म्हयने घेतना पेशंटाक कशें जाता ಕೆಲವು मेजॉरिटी ऑफ द पेशंट 6 म्हयने घेतल्या पुरतो अशें जाता. ಕೆಲವು कॅन्सराक आमकां हे कसं लायफ लाँग घेवंक आसता लायफ लाँग म्हळ्यार जल्दी कितले वर्स हे इंजेक्शन निमित्ती रोग कंट्रोल आसता की तेदोल ते कंटिन्यू करता आसता. सो हे पुरो जना घेवचे जायना. सो तद निमित्त कसं तद निमित्त आतां आमी किमोथेरपी यूज करताची विच इज आतां अमेरिका पुरो हे मेळटाच आरामले तांकां इन्शुरन्स आसा निमित्ती तद निमित्ती आरामेर मेळटाच तांकां. सो हे ಸ್ವಲ್ಪ वर्स नंतर हे चीप जावचे पुरो. सो हे इवन दुर्बळांक हे इंजेक्शन दिवचे जावचे चान्सेस आसता. आनी ह्या खंयचे कार टी सेल थेरपी म्हणून एक आयला. कार टी सेल थेरपी एक टायप कसं म्हळ्यार ब्लड कॅन्सर यूज करताची मेजॉरिटी ते लॅब करचे लॅब आमकां बॉडीन तू इम्युन सिस्टमान तू 2 टायप आसता बी आनी टी सेल्स म्हणून आसता. सो टी सेल्स कसं करता म्हळ्यार नॉर्मली आमगे बॉडी इन्फेक्शन जाल्यार तेन्ना ह्या वचून त्या इन्फेक्शनाक मारता सेम कॉन्सेप्ट यूज करता आसाची हे म्हणजे पेशंट टी सेल्स काडून तांतू ಸ್ವಲ್ಪ मॉडिफाय करून आमी कसं करता मॉडिफाईड टी सेल्स कॅन्सर सेल्स मारचे तशें आमी करतात या लॅबाक करचे. सो हे आतां कार टी सेल थेरपी म्हणून आयला ते अमेरिका पुरो यूज करता आसाची. इंडियान तू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलान तू आतां एक ट्रायल्स स्टार्ट केला तांणी म्हळ्यार स्तनप्रायजनाक ब्लड कॅन्सर क्युअर जाताना मस्त टायप किमोथेरपी दिवन जाल्यार हे रोग वापस आयला तेन्ना हे कार टी थेरपी यूज करता ट्रायल बेसिसार जाता कित्याक म्हळ्यार हाजी कॉस्ट आतां तुमी अमेरिकांतूय चमकल्यार हाजी कॉस्ट अराउंड 3 to 4 crores आसा कॉस्ट वय. सो इंडियान आतां ट्रायल बेसिसार मात शूट केला मे बी ಸ್ವಲ್ಪ एडवान्स जाल्या इयर्स नंतर ह्या इंडिया इजिली अवेलेबल आसच्या पुरो. सो मे बी ह्या एडवान्स जाल्यार तशी कॅन्सर इन्सिडन्स चड जावच्या पुरो ताजी वटूय ट्रिटमेंट अवेलेबिलिटी चड जावच्या पुरो. आनी आतां किमोथेरपीचे आतां तुमी हाजे इम्युनोथेरपीचे खंडापटे मोल म्हणून म्हणलें आतां अशीच एक नॉर्मल किमोथेरपीक आनी एक कॅन्सर रोगीक कितली खर्च आसता. सो आतां विंगड सायटाचे कॅन्सराक विंगड ट्रीटमेंट आसता. सो नॉर्मल किमोथेरपी फुल 6 म्हयन्याक एक पेशंटाक 1 लाख भितर जावचे पुरो जो 50,000 जावचे पुरो. लिम्फोमा पेशंट्साक मे बी 2 लाख जावचे पुरो 6 म्हयना म्हणटा सर. सो विदीन दॅट आमकां ट्रीटमेंट करूं जाता. सो आतां वेरियस स्किम्सय आयला गव्हर्मेंट स्किम्सय आसा म्हळ्यार आयुष्मान भारत मागीर केरळाची मेडिसेप स्कीम तशी विंगड स्किम्सय आसा ताजे निमित्त रोगीक आमकां हेल्प करूं जाता फायनान्शियली. सो फायनान्शियल तुमकां प्रॉब्लम जाता म्हणल्यार कोणू ट्रीटमेंट घेवन अशी बैसू नाकाची तुमकां कसं स्किम्स अवेलेबल आसा BPL कार्ड आसा तांकां त्या निमित्त आमी ट्रीटमेंट घेवन तांकां आराम करूं जाता. तशें जाल्यार एक मनशा इन्शुरन्स आसल्यार हेल्थ इन्शुरन्स आसल्यार तांकां ह्या पुरो केमोथेरपी पुरो कवर जाता डेफिनेटली. सो तांची आतां हे आमगे इंडियन ते कॉन्सेप्ट मस्त उण हे इन्शुरन्स करचे जनांनी. सो जालें तितलें आय थिंक इन्शुरन्स आसला लायक कित्याक म्हळ्यार पुरे ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट तांतू कवर जाता इन्शुरन्सांत. दुर्बळांक तांची तुमकां ते इन्शुरन्स घेवच्याक आसता प्रिमियम भरूंक आसता जाल्यार BPL स्किम्स अवेलेबल आसा आयुष्मान भारत आनी ते पुरे म्हळ्यार हाय एंड ट्रीटमेंट दिवचे जायना बट सम टायप ऑफ ट्रीटमेंट आमी BPL स्किम्स थ्रू दिवेत.
तशी अनेक एक आम्ही फिल्म आणतानी पळयलेले इंटरफेरॉन थेरपी म्हणून एक असं इंटरफेरॉन म्हणून इंजेक्शन त्या हिरोन अमेरिका वचून हाडचे ताणी येवन पावचे भितर ती हांगा हिरोईन मोर नसता तशी ते आत्ता हे सगळी इंटरफेरॉन थेरपी इंटरफेरॉन आमी आतां खंय यूज करनाची व्हेरी रेअर एक केलो रेअर स्किन कॅन्सर आमी आतां यूज करता तशी जाल्यार ते आतां कॉन्सेप्ट ना इंटरफेरॉन भशी लायक वखद आयल्यांची तेन्ना फर्स्ट येताना इंटरफेरॉन आशिल्ले स्पेशली CML म्हणून आमी म्हणटाची क्रॉनिक मायलॉइड ल्युकेमिया म्हणून तांत आतां कसं आयलां म्हणजे एक टॅबलेट एक सिंगल टॅबलेट घेतला जाल्यार पेशंट विल सर्वाइव लायक नॉर्मल फुल लायफ लॉंग ताणें आराम मेळटा ह्या इंटरफेरॉन आमी फूड यूज करता आसले हाका ताका इंजेक्शन दिवका पडटा आसले वार येवन त्यात कॉन्सेप्ट कंप्लिटली गेला आतां ओनली टॅबलेट आनी ती पेशंट कॅन लिव्ह अ नॉर्मल लायफ वय आता मेगेला अखेरीच प्रश्न कसं म्हणा आमगे समय हे जाल्ला 1 घंटो भर जाल्ले अखेरीच हांव प्रश्न कसं नेमकी सांगता म्हळ्यार आमगेला ती एक जनसामान्याक एक कॅन्सर आसुकून निकास जावका जाल्यार म्हळ्यार हाऊ टू प्रोटेक्ट वन्स सेल्फ फ्रॉम कॅन्सर म्हणून सो तेंच म्हणल्या प्रकार सो वेरियस कॉजेस आसा मोस्ट कॉमन कॉज म्हळ्यार लायफस्टायल आमगेले तुमकां लायफस्टायल सेल्फ मॉडिफाय करता मेनली असचे एक्सरसाइज दिवसाक एक 60 मिनिट्साचे एक्सरसाइज मे बी तुमकां 60 मिनिट्स करूं जायना एका पंत म्हळ्यार 30 मिनिट्स करूं 30 मिनिट्स सकाळी 30 मिनिट्स सांजे अँड एक्सरसाइज कॅन बी एनीथिंग म्हळ्यार सायकलिंग असो जॉगिंग असो योगा असो खंयचेय करूं ते एक आनी एक जंक फूड जर तितल्या लिमिट रितीर खावका जंक फूड निमित्ती म्हणल्या प्रकार ब्रेस्ट कॅन्सर गर्भकोशाचे कॅन्सर सो वेरियस टायप कॅन्सर जाता स्मोकिंग आनी ड्रिंकिंग त्या उणी करका रब्बायला छांग जर ते उणी करायची एस्पेशली स्मोकर्सांक त्या स्मोकिंग हॅबिट उणी करूं कष्ट जाल्यार सायकोलॉजी कावन्सिलिंगा थ्रू आनी निकोटीन पॅच म्हणून पुरो मेळटा त्या निमित्त तुमगेल्या त्या आदत हें म्हणटा पळय हॅबिट ते उणी करत अभ्यास उणी करत इतले वेळू कॅन्सरा व्याख्या फॅक्ट्स अँड मिथ्स अबाउट कॅन्सर म्हणलेल्या विशयारी आमकां संपूर्ण माहिती दिलेल्या कोडियालाचे डॉक्टर रामनाथ शेणय हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर तशीच आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण हांव मागता